मनशाले स्वास्थ्य सुधारणेंतू खंयचेय एक वैद्यकीय क्षेत्राचे पात्र आसवे म्हणून निमगिल्यारी ताका उत्तर समुदाय आरोग्य. शौच, स्वास्थ्य आणि लसीकाकरणा निमित्त हानी मनशाले आरोग्यांतू मस्त परिवर्तन हाडलेलें आसा. ह्या विशयारी आज आमी आमगेल्या इच्छी उपाख्यानांत पळोवया. नमस्कार, हांव सुचित्रा शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत ನೇರಪ್ರಸಾರ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹಕ್ಕ तुमक सर्वांक स्वागत. आज आमी आरोग्य भाग्याचे 28चे उपाख्यान म्हळ्यार 28th एपिसोडाक येवन पावल्यांची. आज आमी चयन केलेलो विशय समुदाय आरोग्य, नीड फॉर कम्युनिटी डायग्नोसिस. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मध्य आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर प्रभू एच हानी. डॉक्टर माम तुमकां हेचे उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर सुधीर प्रभू एच हानी तांगेले MBBS कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज आणि तांगेले MD इन कम्युनिटी मेडिसिन JJMMC कॉलेज दावणगेरेंतू फावो केलेले आसा. प्रस्तुत हानी फादर मुलर्स मेडिकल कॉलेजांतू समुदाय वैद्यकीय शास्त्र म्हळ्यार कम्युनिटी मेडिसिनाचे प्रोफेसर आणि HOD जावन तांगेले सेव दिता आसाची. राष्ट्रीय स्तरारी लसीकाकरण आणि HIV एड्साचे माहितीदार आणि प्रशिक्षक जावन आसाची. दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे कोविड कंट्रोल ॲक्टिव्हिटीज, कोविड डेथ ऑडिट अँड वॅक्सिनेशन कमिटीचे भागीदार जावन आसाची. डॉक्टर मामा तुमगेले विषय उलोवच्याक आमगेले म्हळ्यार तुमगेले सब्जेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन म्हणून समुदाय आरोग्य म्हणून म्हणटना एक समग्र एक आमगेले एक समुदाय पळयतना आमकां ते उडगास येता. जाल्यार हंत तुमी कसो पुरो नमनेचे म्हळ्यार कम्युनिटी मेडिसिन म्हळ्यार कसं जालें म्हणून आमगेले एक वीक्षक आसा सांगतावे. समस्त विश्वाच्या कोंकणी बांधवांक नमस्कार. कम्युनिटी मेडिसिन म्हळ्यार ॲक्च्युली एक वैद्यकीय विभागाचे एक शास्त्र. आमी आतां मेडिकल कॉलेजांतू आमगेले वैद्यकीय छात्रांक आनी शिकयतना हें एक सब्जेक्ट आसा. सो आमी कसं करताची म्हळ्यार हें समुदाय आरोग्यांतू आमी जनाल ओटू तांगेले ओटू घरा घरा वचून तांकां कसो प्रॉब्लेम आसा म्हूण एनालायज करताची. ता एनालायज केल्ली नंतर ताका कसं सोल्युशन कोरयता. म्हळ्यार आरोग्य प्रिवेंशन म्हणटना आमी प्रिवेंशन म्हणजे खाली रोग नियंत्रण करचे मान न्ही, रोग आयली नंतर कसं कोरेत मुखारी त्या पुरे पळोवच खातीर त्या सगळे एक समुदायांतू कितली जन आसाची. आतां आमी कम्युनिटी मेडिसिनांतू लायफ सायकल अप्रोच म्हणून फॉलो करताची. म्हळ्यार जाल्ले चेडा दाखोवन एक वयस्क इके प्राय जाल्लेल्यांके पुरे जनाके केअर दिवका. सो एक तांगेल प्रॉब्लेम आसता. पुरे प्रॉब्लेम पळोवन तांकां ट्रीटमेंट आमी कशी दिताची म्हळ्यार आयदर फिक्स्ड फॅसिलिटी म्हळ्यार आमगेले आरोग्य केंद्र आसताची पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर. आता प्रॉब्लेम कसो जाला म्हळ्यार आतां आमगेले भारत देशांतू हेल्थ इज इनइक्विटी आसा. म्हळ्यार समान रुपार ना. पुरे जना इक्वल आनी इक्वालिटी म्हळ्यार दोन डिफरंट टर्म्स आसा. इनइक्विटी प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आमगेले जाले तितले आस्पत्र आसा पुरो, आमगेले स्पेशलिस्ट आसा, डॉक्टर्स उण आसाची. तांतूय आमगेले 70% भारत देशाच्या जन रुरल एरियाजांत आसाची. बट आमगेले 80% ऑफ डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स अर्बन एरियांत आसाची. सो रुरल एरियाजांत आनी हेल्थ प्रॉब्लेम आशिल्ले निमित्त आमी थंय आरोग्य केंद्र केला. ते आरोग्य केंद्रांतू फिक्स्ड फॅसिलिटी जावन तांणी येवन केअर घेता. सेकंड आमी घरा घरा वचून आनी अंगणवाडी अशा पुरो, स्कूल अशा पुरो थंय आनी पुरो वचून आमगेले सर्विसेस दिताची. सर्विसेस म्हळ्यार इट मे बी इवन हेल्थ एज्युकेशन, आरोग्य माहिती अशा पुरो, लसीकाकरण अशा पुरो, प्रोफायल ॲक्सेस म्हळ्यार मात्र जेव्हा दिवचे अशा पुरो. ओके, सो पुरे जनाके जल्लल चेडा दाखून बाळांतीक अशा पुरो, मध्य प्रायाची हदिहरेयाची अशा पुरोची प्राय जल्लली मध्य पुरे जनाके कवर करताची. सेकंड इम्पॉर्टंट कसं जात म्हळ्यार आतां आमी वैद्यकीय आमगेले सब्जेक्ट्स आहात ऑलमोस्ट 26 सब्जेक्ट्स आसाचे. बट वैद्यकीय छात्रांक प्रायमरी हेल्थ केअर म्हळ्यार प्राथमिक आरोग्य आनी चिकित्से कशी दिवका म्हणल्यार एक सब्जेक्ट हे समुदाय आरोग्यान मात्र आसात सद्याक. सो आतां एक मनशान आयल्यार खंयचे क्लिनिकांत व्हेरी इम्पॉर्टंट इज प्रायमरी हेल्थ केअर.
पुरे आता इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाने सांगला ऑलमोस्ट 80% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लेम्स आमगेल कसं आसा वर्ल्डान तू प्रायमरी हेल्थ केअरान सॉर्ट करता. इट मे बी इवन ट्रॉमा अशा पुरो म्हळ्यार हेड इंजुरी जावन अशा पुरो एक कोणाक हार्ट अटॅक येवन अशा पुरो. आत फस्टाक ताणें एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आयले री ताका एटलीस्ट स्टेबिलायज कर न्हू रेफर करका त्या खातीर आमी कशें शिकोवका त्या पुरे आमी चेडवांक शिकोवचे आमगेले एक सब्जेक्ट. आनी थर्ड पुरे गव्हर्मेंट प्रोग्राम्स खंयचे आरोग्य प्रोग्राम्स हेल्थ प्रोग्राम्स आशिल्ले आम्ही गव्हर्मेंटा टू क्लोज कोऑर्डिनेट करून. तुम्ही यश पुरा सांगताना म्हाका आनीक एक प्रश्न कसो उडगास येता म्हळ्यार आता फॅमिली मेडिसिन म्हणे कसं आता आमगेले फॉरिना चमकल्यार पाश्चात्य देशा पुरा चमकल्यार मस्त आमकां पळोवचें मेळटा फॅमिली मेडिसिन म्हणून आणि कम्युनिटी मेडिसिन हे दोन्ही एक गिने तांचो व्यत्यास आसा. ऍक्च्युली कोर्स करिक्युलम पळोवचे गेले री तांगेले आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ डिफरंट आसा. म्हळ्यार फॅमिली मेडिसिनान तू तांणी चड क्लिनिकल केअरावेर फोकस करता आसताची आनी एक इम्पॉर्टंट कसं जाला म्हळ्यार डिफरन्स आतां एम्स आनी पुरे स्टार्ट जाला. एम्स तांणी पुरे कम्युनिटी आनी फॅमिली मेडिसिन म्हणून जॉयंट टर्म्स दिता. एम्स म्हणून हॉस्पिटलाचे गव्हर्मेंटाच्या प्रीमियर इन्स्टिट्यूट दिल्लीन तांणी पुरे तांणी कम्युनिटी आनी फॅमिली मेडिसिन म्हणून कंबायन केला. बट फॅमिली मेडिसिन सेपरेट डिपार्टमेंट आसा बट त्यात सद्याक MBBS टीचिंग करिक्युलमान ना. तशी तशी पळोवच्या गेल्यार तुमी आतां अशी फूड सांगले गव्हर्मेंटान हाडची स्किम्स पुरो तुमी जनाक येवन पावोवचे म्हणून. अडतचे आमगेले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना म्हणून केला हाजे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता. सो आता आयुष्मान भारत म्हळ्यार एक अंब्रेला टर्मशी यूज केला. आता आयुष्मान भारत फर्स्ट यूज केलं तेन्ना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना म्हणून येयला. तातूंत इन्शुरन्स कार्ड्स आशिल्ले इन्शुरन्स स्कीम. आता कोविड टायमान पळोवन अशें पुरो पुरे जनाक आयुष्मान भारत कार्ड असले री ट्रिटमेंट आनी पुरे फ्री जाता आशिल्लें प्रायव्हेट हॉस्पिटलान तुवेंनी. सेकंड कसं जाल्यार तांणी हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर पुरे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचें नांव हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्स आनी म्हणून चेंज केला. म्हळ्यार सब सेंटर्सान तांणी पुरे केअर मेळटा. आता थर्ड पय रिसेंट कसं केला म्हळ्यार आबा कार्ड आयुष्मान भारत हेल्थ ऑथॉरिटी और हेल्थ आयडेंटिफिकेशन कार्ड म्हणून. हाजे एडवांटेज कसं जाता म्हळ्यार आता प्रति मनशान आमगेल्या भारत देशांत आशिल्ल्या त्या आबा कार्ड कोण घेतले री तांगे रेकॉर्ड पुरे डिजिटायज जावन हांगा देखून खंय चमकले. आता एक मनीस मंगळुरांत आसून आता खंय विंगड कडेन चमकलो. सो त्या कार्डान तूं ताण कसं टेस्ट केला ताका कसं ट्रीटमेंट मेळ्ळा ते पुरे रेकॉर्ड एक हातू रेकॉर्डांत मेळटा. सो विंगड डॉक्टर्सान पक्कने आता तो एक आस्पत्रे आयलो मंगळूरच्या ताका केलो टेस्ट केला ट्रीटमेंट दिला. आता नेक्स्ट आस्पत्रे चमकल तेन्ना ताका फूड कसं ट्रीटमेंट दिला त्या आनी पुरे पळोवचे का नेक्स्ट आस्पत्रेंत उपयोग जाता. सो आता ऑलमोस्ट 4 कोटी जनान हे आभा कार्ड कोण घेतला. सो मस्त उपयोग जाता. आभा म्हळ्यार दुसरे अर्थच न्ही अखिल भारतीय म्हणून आयुष्मान भारत हेल्थ ऑथॉरिटी कार्ड तशें ताजें केला. तो हाजे आयुष्मान भारत कार्डाचे उपयोग आम्ही प्रायव्हेट आस्पत्रेंत कोरेत की नाही गव्हर्मेंटांत मात्र पुरे कडेन कोरेत. एक पण ते एक कार्ड असले री खंयचे हॉस्पिटलांत तात कसं केला म्हळ्यार खाली जनांक न्ही इवन हॉस्पिटल आणि हेल्थ केअर स्टाफ आता डॉक्टर्स अशें पुरे जनांनी हेल्थ फेसिलिटी म्हळ्यार आयुष्मान भारत आयडेंटिफिकेशन कार्ड मेळका तांकां रजिस्ट्रेशन नंबर. आता आमगेले पुरे हॉस्पिटलाचे अशें पुरो खंयचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आमगेले बचपेंत आसा तुंबेंत आसा जेपूंत आसा पुरे हाका हेल्थ फेसिलिटी एक आयुष्मान भारत आयडी आयला. सो खंयचे कडेन चमकले रे न्हू त्या मनशाला आबा रजिस्ट्रेशन नंबर दिले री आनी ताणें कंट्रोल करूं येता खंयचे खंयचे मिगेले रेकॉर्ड या डॉक्टराक दिसचे येता खंयचे दिसचे नज त्यामुळे सो डेटा कॉन्फिडेन्शियालिटी आसा. आता एक रोगाची एक आमी एक पट्टी पळयल्यार पंक्ती केल्यार हजार गटलेन रोग आसाची. आता कम्युनिटी मेडिसिन म्हणटना तुम्ही कसं पुरा रोग पळयताची. ऍक्च्युली पळयना ना ते रोग ना म्हळ्यार फुडें कसं जाता तशें म्हळ्यार खंयची रोग सर्वसामान्य आसा म्हळ्यार स्टार्टिंग जाता मेनली एपिडेमिक्स तशी एपिडेमिओलॉजी म्हणून कम्युनिटी मेडिसिनाक इनडायरेक्ट अनेक नांव आयलां. कडेन प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसिन म्हळ्याली कडेन रोग नियंत्रण करचें तशी सामाजीक इश्यून जावचे तसले रोग ताजे नियंत्रण करचें त्या पुरे म्हणून आयला. सो आतां आमी कसं पळयता असं म्हळ्यार सर्वसामान्य पळोवचें आता सगळ्या आवसूक आनी चेडवांक आसले म्हळ्यार फिजिओलॉजिकल चेंज आसा तशी सांक्रामीक रोग अशें पुरो सांक्रामिक रोगांत आमी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस म्हळ्यार जळार अशें पुरो मूस अशें पुरो ताजेन हरडून तसले कायले आनी HIV TB लेप्रेसी
रेस्पिरेटरी रुटान स्प्रेड जावच्या म्हळ्यार उलयतना अशें पुरो शिंकून खांकून स्प्रेड जावच्या तशींची डायरियल डिसीज फूड पॉयझनिंग आउटब्रेक्स त्या पुरे पळयताची असांक्रामिक रोगांतू ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीस अशें पुरो हायपरटेन्शन अशें पुरो इस्चिमिक हार्ट डिजीज ह्या पुरे प्राथमिक हंतार पळोवच्या म्हळ्यार तांगेल रुटीन फॉलो अप करून ब्लड शुगर कंट्रोल आसा की ना तशी एक हंतार तर स्टेबिलायज करून पक्कने चड कॉम्प्लिकेशन असले आता डायबिटीसांतू किडनीकांनी प्रॉब्लेम जाता इके दोळांनी प्रॉब्लेम जाता तसं जाल्यार पुरे आमकां चडावत प्रिव्हेंट करूं जायना म्हळ्यार वी वील ट्राय टू कंट्रोल इट बट बियॉन्ड द स्टेज आमी ते रेफर करतात आस्पत्रेक आमगेले त्या स्लायडान तू कसो ते दाखयला आमी ते पळयता आसाची मीजल्स म्हणून मीजल्स म्हळ्यार एक सकल चेडू सकल चेडू वयचे चेडू रॅश एक्चुअली कन्ना मागशी स्टार्ट जावच्या सो कन्ना मागशी स्टार्ट जावचे फर्स्ट पॉयंट सो हांव कोळचे नाणयताना आनी पुरे कळटा एक रेड डॉट अशी कन्ना मागशी स्टार्ट जाता ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम कसं जाता म्हळ्यार सगळे बॉडी एक वेलवेट स्प्रेड केलेलं म्हण कशी दिसता सगळे बॉडीर अशें आसता हें एक चेडूवालान तुज्या एक मारणांतीक आयले आतां सगळे विश्वान पळोवचे गेले रे ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ डेथ्स ऑल ओव्हर द ग्लोब एक कंट्री मेजर कॉन्ट्रिब्युटर म्हण आमगेल भारत देश आनी आमगेल एक्चुअली कंट्रीन तो वॅक्सीन आयला मीजल्साक मस्त 1985 दाखून आयला बट स्टील आमी आनीक मस्त मीजल्स म्हळ्यार खंयचे एक प्राय येवची तसं एक्चुअली चेडूवां जावचे 5 वर्स पयलीं सन्न चेडूवांक सर्वसामान्य जावन जावचे बट ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम होड्डालान तुवें जावची असल चान्सेस आसता बट चेडूवाल जाल्ले कॉम्प्लिकेशन्स चड जाता निमोनिया अशा पुरो डायरिया अशा पुरो तसला कडेर आनीक आमी पळोवचे अनेक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम म्हळ्यार अर्बन एरियासान तो रेबीस रेबीसांचा प्रॉब्लेम जावचे पुरो आणि रोड ट्रॅफिक इंजुरीज त्या आणि पुरे रेबीसा विषयी एक आमके एक संक्षिप्त जावन संपूर्ण माहिती दिवचे साध्य की बय आता रेबीज म्हळ्यार एक्चुअली मेनली आमी हांग कसं पळयता असं म्हळ्यार सूण एके माजर एके चाबून अशा पुरो एके स्क्रॅच कसं लायक ताची घराचे सूण आहे एके लागीचे माजर कसं नाही जायना खाली टीटी घेऊन नुत बसयता म्हणून बट सांगचे जायना आम्ही कसं पळयला म्हळ्यार मस्त वर्स नंतर म्हळ्यार रेबीसाच्या इन्क्युबेशन पिरियड म्हणून आम्ही कसं सांगता म्हळ्यार त्या रोगाणू अंगा भितर फर्स्ट सिम्पटम येवचा ताका टाइम या रेबीसान तू मस्त बेरी जाता ना हॉड असता वय केलो जनाक 4 वर्स 5 वर्स नंतर जाल्यार न्हू आसा बट 90% ऑफ द टाइम इट टेक्स 1 year इट इज एक्चुअली खंडापटी हॉड बिकॉज वरला कोविड आणि पुढे 2-10 दिवस कितले जनाक सुणी चाबला जो बुरगून घेतला म्हणून उडगासो आसा ना करेक्ट विसर नसताची सो त्या खातीर आमी कसं सांगताच म्हळ्यार जल तितले बगी इंजेक्शन स्टार्ट करका म्हणून आता इंट्राडर्मल स्केड्यूल आयला 4 डोस घेतले रे एक्चुअली तांकां प्रोटेक्शन मेळटा आणि त्या सेम डोस फर्स्ट 3 दिसाच्या 037 म्हळ्यार बाईट जाल्ल्या दिसा नंतर त्या 3 डोस घेतले रे एक्चुअली ह्या रोग यान अशी पळयता आणि इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार रेबीसांतू ट्रीटमेंट ना एक पण रोग आयले रे डेथ इज फॉर शुअर सो दॅट्स वाय आम्ही कसं सांगता म्हळ्यार पक्कने असल कसं एक्सपोजर जावन असले पुरो सुणांच्या बुनू इके माजरांच्या बून असले न्हू जन सांगताची पळया 10 दीस पळया म्हणून म्हळ्यार ऑब्झर्वेशन पिरियड आम्ही सांगताची बट इट इज नॉट फॉर टेकिंग अ रिस्क म्हळ्यार 10 दिसान माजरा कसं नाही जायनी सुणा कसं नाही जायनी जाल्यार कडेर वचून घेवया म्हणून बट त्या तसं डिले करचे नज कसले म्हळ्यार आता वॅक्सीन आसा सेफ वॅक्सीन फुडली मेळची आशिल्ली तसं आमगेले वॅक्सीन ಸ್ವಲ್ಪ कॉम्प्लिकेशन्स आनी जाता आशिल्ले बट आत्ता सुचे रेबीजा वॅक्सीन मस्ट सेफ सो पुरे जनान वॅक्सीन घेवचे अगत्य आसा आता रेबीजा वॅक्सीन सुण्यान चाप्तर घेवची की फुडे घेवेत दोन्ही कॉम्बिनेशन आसा बट आमी फूड दिवच्या चाबून फूड चापची फूड दिवच्या मेनली हाय रिस्क प्रोफेशनल्स म्हळ्यार आता लॅबोरेटरी वर्कर्स अशे पुरो कोण रेबी सॅम्पल्स आनी हँडल करताची वेटरनेरियन्स तांकांनी पुरे फूड दिताचे बट पशुवैद्यांकांनी पुरे आमकांनी पुरे एक्चुअली आफ्टर एक्सपोजर आमी घेवचे घेतल्यार पावता आता फुडे या रेबीज आनी प्रमाण सुण्यान छाबले रेबीज म्हणणे सुण्यान छाबले कुडले 14 इंजेक्शन्स दिवका म्हणून म्हणतात त्या कशाला दिवचे आशिला बट त्या सेफ नाही आता हांव सांगिल्लें म्हणटा ताजें चेंज जाला आता 4 डोस दिले पुरो तितलेच
तशें ते रेबीज म्हळ्यार ते सुण आनी सकडाला जास्त पडले तर त्यांनी तशा सुण्याकय त्यांनी लसीकाकरण दिवका मत तुम्ही बट सुणाक लसीकरण कोर नसल्यार न्हू गॅरंटी प्रूफ न्ही म्हळ्यार केलो जन सांगता आमी वॅक्सीन दिला असल मस्त येता आमकां आमी आमगेल घरचे सुणा नेबराल सुणा ताका वॅक्सीन जाल्ला फुल्ल जाल्ला म्हणून बट प्रोटेक्शन 100% आसना सुणाक सो त्या खातीर इवन घरची सूण आसून ताका वॅक्सीन कोर नासल्यार न्हू घेवची उत्तम कडेर कॉम्प्लिकेशन जावचे बदलाक बिकॉज हांव फूड सांगिल म्हणकेची एक पण रेबीज जाल्यार 100% मॉर्टालिटी मस्ट मरचे तशें वय सो ताजे खातीर वॅक्सीन घेतल्यार वी कॅन प्रिव्हेंट दिस डेथ तशें रेबीजाचें एक वॅक्सिनेशन घेवचें आनी कुडले काम करचें आनी डॉक्टराला वचून उलोवचें कितली प्रामुख्यते आसता काम म्हणलें आतां तुमी चिके फूड सांगले या मिजल्स म्हळ्यार आमगेले देशांत मस्त पळोवचें मेळटा म्हूण तशीच आनीक एक आमगेल्या देशांत मस्त व्यापक जावन आसची कसं म्हळ्यार एक अपौश्टिकताय म्हळ्यार मालन्युट्रिशन म्हणून म्हणटाची हे कशी दिवचे हें आतां मेनली फूड सांगिल म्हणकेची हें एक सोशल इश्यू म्हळ्यार आतां एक आवसूक अपौश्टिकता आशिल्ला तें आमी करेक्ट कर न्ही जाल्यार त्या चेडूके पास जावचें पुरो डिलिव्हरी टायमार कडेर एक जाल्लेल चेडू कशें आसता म्हळ्यार जतानाची उण आसता आतां 2.5 kg पशी उण आसल्यार तसल चेडू आमी लो बर्थ वेट म्हणटाची थंय देखूनच हें अपौश्टिकांश प्रॉब्लेम कंटिन्यू जाता तशी होड जाता करेक्ट न्यूट्रिशन दिनी आता 6 months आमी एक्चुअली कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग स्टार्ट करका म्हणून आसा म्हळ्यार चेडूक खाली अवसूला दूध पावना सो 6 months आमी एक्चुअली ताका कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग स्टार्ट करका बट केलो जन डिले करताची सो तद निमित्तानी पुरे प्रॉब्लेम जावचे अपौष्टिकांश आनी आता इंडियात आनी कसो प्रॉब्लेम जाला म्हळ्यार एक 40% ऑफ द चिल्ड्रनांक अपौष्टिकता आसल्यार आनीक 40% ओबीस चड वय आता हे म्हळ्यार आता शुगर अशें पुरो चड गोड खावचे आनी स्क्रीन टायम आता चेडूंक आता फुडें आमी आता भायर वचून खेळचे न्ही पुरे कामां नाशिल्लें आता पुरे जनाक मोबायल अशें पुरो व्हिडिओ गेम्स वय आनी भायर वचून खेळची म्हळ्यार तितली एक आत्ता काळान सेफ न्ही म्हूण म्हणटांची आनी आनीक कसं म्हळ्यार चेडूंक आतां वग्गी साहित्य ताप पुरो जाता तशें त्या एक माथ्यांत आसता जळार छापता संजेचे भायर पेटयल्यार म्हूण त्या भंय आसता तशें चडटी तांकां घरा भितर बसून खेळयताची करेक्ट बट फिजिकल ऍक्टिव्हिटी रिप्लेसमेंट ना चेडूंक फिजिकल ऍक्टिव्हिटी दोन्ही उपयोग आसा मस्त जनांक एक्चुअली चेडू खायनाची म्हणटाची फिजिकल ऍक्टिव्हिटी नासल्यार तांकां भूक करना आनी पळोवचें गेल्यार हांव पयलीं एअरपोर्टान पळयत आशिल्लो एक चेडूक मोबायल फोन दिल्ले शिवाय हांव खायना म्हूण तो हट करून बसला सो तसल पुरे आमी इनडायरेक्टली तांकां प्रचोदन दिलें म्हण कितें हांव तुका मोबायल फोन दिता तूं खा म्हण ते खूब अपौष्टिकताय जे आसा त्या आमी कशी सुदारण हाडत वय अपौष्टिकतेक आमी आतां अंगणवाडी म्हणून केंद्र आसा तांतू रेडी टू ईट फूड एक पण हांव सांगिल्लें म्हणजे खंयचे एक आवसून तांगेल्या अंगणवाडी म्हळ्यार प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत थ्रू तांगेल्या अंगणवाडी केंद्रांत रेजिस्टर जाल्यार 6 months देखून 6 years खंयचे चेडूक रेडी टू ईट फूड म्हणून मेळटाची रेडी टू ईट म्हळ्यार पावडरशी आसता ते खंयचे दुधान तुज्या उदकान तूं मिक्स करून त्या चेडूक कितली जाय पळय तितली न्यूट्रिशन आसता तांतू तशींची मुखारी पक्कन एक असं चड म्हळ्यार कुपोशते चड जाल्यार ह्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर तांकां आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतून पुरे डिस्ट्रिक्टांत आमगेल्या भारत देशांतून न्यूट्रिशनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर NRC म्हणून स्टार्ट जाला सो ते NRC कसं करताच म्हळ्यार त्या चेडूक आनी आवसूक ऑलमोस्ट 28 days 30 days तांणी एडमिशन कोर न्हू म्हळ्यार ते ग्रोथ जवतारी करेक्ट वेट सम जवतारी डायट सप्लिमेंट्स दिव न्हू तशींची डायट सप्लिमेंट दिताना कसं करताच म्हळ्यार आवसूक शिकयताची कसं करेत घरकडा शिकयताची लायक न्यूट्रिशनली रिच फूड म्हळ्यार एक्सपेन्सिव्ह न्ही एक्झॉटिक व्हेजिटेबल्स आनी न्ही घरान तूं जेवता तसला लोकली मेळची तसला तसल पुरे शिकयताची बट अगेन कसं ना सद्या प्रॉब्लेम कसं आसा म्हळ्यार घर सोडून विंगड चेडू आसाची बामूण आसा तांकां सोडून ह्या NRC एडमिट जावचे न्ही पुरे ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪ್ರಿಫರ್ करनाची तशी
ता एक ಸ್ವಲ್ಪ गॅप आसा. अते अपौष्टिक आशिल्ले चेडवांक हांगा त्राण उणे मात्र आसचे दुसरे कसले तांकां इश्यूज आसता. आतां न्यूट्रिशन आनी इन्फेक्शन एक सायकल शी म्हळ्यार माल न्यूट्रिशन जाल्ली कुडले आमगेले इम्युनिटी ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता आमगेले चेडवाली. सो कसं एक सान रोग असले रे तांकां रोग नियंत्रण शक्ती उणी आसता. विंगड कोण न्यूट्रिशनली समज पडला नॉर्मल आशिल्ले चेडवांक त्या रोग या ना जाल्यार ह्या असल चेडवांक रोग वगी येता आनी ओपास रोग आयले निमित्त आनी न्यूट्रिशन उणी जाता. सो हे सायकल कंटिन्यू जाता आसता. त्या खातीर आमी प्रिव्हेंट केले रे म्हळ्यार स्क्रीन कोर न्हू मुखार हांव सांगता कशी स्क्रीन कोर येता म्हणून बट स्क्रीन कोर न्हू प्रिव्हेंट केले रे हे सगळे सायकल प्रिव्हेंट करता. आता एक सोशल स्टिग्मा म्हण एक आसा म्हळ्यार एक सामाजिक जावन आसूची एक समस्या आहे हाजे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता. आता तुम्ही सुरे सांगला मिगेले इंट्रोडक्शन वेळार HIV तूं हें करता आशिल्लें तेन्ना मस्ट स्टिग्मा पळयला म्हळ्यार कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार आतां हांव आमगेल्या चेडवां शिकयता न्ही हांव नॉर्मली सांगता HIV आनी डायबिटीस एक कलाक म्हणून बट तांणी हांव सांगली कुळे हांसताची भाई कसं कसं उलयता असो म्हणून बिकॉज हांव कसं सांगचें म्हळ्यार तांकां दोन्ही क्रॉनिक डिसीजस म्हळ्यार एक पण स्टार्ट जाल्यार आत्ता सद्याक कसं क्युअर ना बट वी कॅन कीप इट अंडर कंट्रोल मात्र न्ही समा घेतले रे कंट्रोलार आनी दवर येता म्हणून. बट एक डायबिटीस पेशंटाक आनी HIV पेशंट आमी कशी पळयताचे आमगेले समाज कशी पळयता म्हणून हांव जस्ट समाज म्हणून म्हणटाना इवन आमी केलो पंता केलो डॉक्टर्स हे पळयला म्हळ्यार एक HIV पेशंट म्हणली कुठे कसले सांगा न्ही सुरेखा तांकां पळयनाची हात धुवचे वताची इके पुरे गॉगल्स घालचे हें घालचे. सो ऑलमोस्ट हांव मिगेल 3 वर्सां हांव एक्चुअली 2009 to 12 HIV पेशंट्सा वांगडा काम करता आसतना मस्त स्टिग्मा पळयत आशिल्लो म्हळ्यार तांकां कितली म्हणटा तांकां आत्मस्थैर्य उणी जाला म्हळ्यार कसन काय लायले न्हू आमगेले घेवचे आशिल्ला मिगेले येवन सांगता आशिल्ले आतां कसं एक थायरॉयड प्रॉब्लेम आशिल्लो एक पेशंटाक लिम्फ नोड्स आशिल्ला व्हडला तो एक्चुअली रेफर केलेला एक CSO म्हळ्यार कर्नांत एक ಒಟ್ಟುಶಿ ಜಲ್ಲಲ್ಲ ತಕ್ಕನಿ ಪುರ आमगी प्राथमिक हंत आरोग्य केंद्रांत आमी कसं करू जायना बट रेफर केले न्हू तांणी सांगता आशिल्ली डॉक्टर निम्म हत्र ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ म्हणून तुम कसं जाता तितली कराची बिकॉज आमगेल विंगड जनाले चमकले रे आमकां अशी ट्रीट करता वय समाची म्हळ्यार डिस्क्रिमिनेशन करताची स्टिग्मान पळयताची म्हणून. सो आतां ह्या सेम आमी कोविड टायमारी पळयला. सो हेल्थ केरान तूं स्टिग्मा आनी डिस्क्रिमिनेशन आयलें तेन्ना मस्ट प्रॉब्लेम जाता. सो प्रॉपर कम्युनिकेशन म्हळ्यार हेल्थ केअर अवेअरनेस हेल्थ एज्युकेशन आनी पुरे दिल्ले रे आतां आमी तांणी सांगचे एक डॉक्टरान एक वैद्यान एक नर्सान कसं डिस्क्रिमिनेशन करना स्टिग्मान पळयनी जाल्यार खंयच्या पेशंटाक ते सेम रेसिप्रोकेट जाता. आतां कोविडान तो आमी कशी सेकंड वेवा नंतर आमी कशी पळयला तेन्ना जनालान ती ಸ್ವಲ್ಪ धैर्य येयला त्या खातीर स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन जल तितली उणी केलेली तशी आमकां आरोग्य दिवचें आनी पेशंटाक आरोग्य घेवचें के हांव येवं का ट्रिटमेंट घेवचें का हांव थंय वचयता कॉन्फिडन्स येता तशी. सो स्टिग्मा आनी डिस्क्रिमिनेशन एक इम्पॉर्टंट सामाजीक हें. सो केलो डिजीजाक चड आसा लेप्रेसी अशें पुरो पूड आयकून अशें पुरो लेप्रेसी विशय हांव लिंबूका म्हणले केले. आतां लेप्रेसी आसना मॅम आमगेले देशाच्या आमी देशांतू बिहार आनी UP उत्तर प्रदेश लेप्रेसीची राजधानी म्हणत आमी तितली नमनेचे इवन किडनी स्टोन्स तर ह्या दोन्हीचे ते राजधानी म्हणत लेप्रेसी तितली एक मारक रोग. आता कसं झालं म्हळ्यार लेप्रेसीन तूं मरण म्हण ना म्हळ्यार मॉर्टालिटी ना. आतां आमी कोविडान तूं पळयत आशिल्ली ती अथवा TBन तूं आतां मिसल्स सांगला मिसल्सान कशी चेडू मोरचे पुरोची म्हणून तशी लेप्रेसीन तूं मरनाची बट प्रॉब्लेम कसो जाता म्हळ्यार लेप्रेसीन तूं डिसेबिलिटी स्प्रेड जाता कितें म्हळ्यार स्प्रेड जाता सांक्रामिक रोग तो मांट डिसेबिलिटी म्हळ्यार आमगेले नराक लागून पेट्टू जावन डिसेबिलिटी जाता. केलो जना रिस्ट ड्रॉप अशें पुरो फूट ड्रॉप एक फेशियल डिफॉर्मिटीज सो मस्ट खंयचे पार्ट खंय मसल नर्व सप्लाय न्ही पुरे आसता पळय ताजेन डिसेबिलिटी स्टार्ट जाता. बट आता ट्रीटमेंट आसा आनी आतां आमी ट्रीटमेंटान कसं अचीव केला म्हळ्यार आतां ऑलमोस्ट 2 decades कंपेर केले रे वी हॅव अचीव्ड अ स्टेट ऑफ less than 1 case per 1000 population. सो त्या म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशना प्रकार लेप्रेसी एलिमिनेशन म्हणून म्हळ्यार ना म्हूण न्ही बट एलिमिनेटेड म्हळ्यार आमगेल्या नियंत्रणांत आसता. सो हें पॉसिबल जालें म्हळ्यार एक मल्टी ड्रग थेरपी म्हणून तर 3 टॅबलेट्स आसाची तो 6 months to 12 months त्या पॉसिबॅसिलरी आनी मल्टीबॅसिलरी म्हणून आसा कितली त्या मनशाक लिजन आसा ताजे प्रकार. सो ट्रीटमेंट घेतली नंतर कंप्लीट
रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट आनी कोरयता आमी तांकां. वय आतांचे आमी ते हांगा काशी आनी पुरो चमकलारी अशी चिरोड म्हळ्यार थंय आशिल्ले जनांक कितली जनां लेप्रेसी आसा म्हूण ना आमी पळोवचे मेळटा ते आमकां. वय वय म्हळ्यार प्रॉब्लेम त्या समस्ये कसं म्हणून पळोवन आयडेंटिफाय करू जेतले मनशांक पळेल कळटा त्या लेप्रेसी म्हणून. करेक्ट करेक्ट. आणि अनेक प्रॉब्लेम म्हळ्यार स्टिग्मा तांची एक पंत आयले नंतर घराची तांकां भायर घालताची म्हळ्यार अंटुरोगा म्हणून गोत आसा सो घरा दुखून भायर घालताचे. आतां कितले की जण पेशंट सांगत तांगेले घर खंय गांव खंय म्हणून गोत आसना तसल पुरे प्रॉब्लेम जाला त्या स्टिग्मा निमित्त. आता चिके फूड तुम्ही वेक्टर बोर्न डिसीजेस म्हणून सांगले म्हळ्यार खंयचेय एक संक्रामिक रोग जावका जाल्यार यातल्यार एक रोग येवका जाल्यार ताका एक साधन जावका म्हणून वेक्टर्स जावका म्हणून हाजे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता वेक्टर्स म्हळ्यार विंगड गांवांत विंगड टायप्स आसात. आतां मंगळुरांत तूं कोड्यालांत पळोवचें गेल्यार हें कसं मूस अशें पुरो जळार अशें पुरो चड केलो. आतां आमी नॉर्थ इंडिया चमकल्यार सँड फ्लायज आनी पुरे म्हूण आसाची. सो विंगड कडेन ती वेक्टर्स विंगड डिसीजेस ट्रान्समीट करताची. सो जळारान चडावत आमकां हांगा कसं पळयतात म्हळ्यार आमी मलेरिया डेंगी. आतां आमी चिके फुडें लेप्रेसीची राजधानी बिहार आनी युपी म्हणल्यार आतां मलेरिया राजधानी कोडियालाची. मलेरिया आमी आतां खंय भायर चमकलें तेन्ना मंगळूर म्हळ्यार मलेरियाचे म्हणटा. आतां कोविड जाले नंतर सद्याक आमी ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाला ನೇತರೆ आमी प्रति दिस एटलीस्ट 5-10 केसेस पळयता आशिल्लींची. आतां ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाला. बट मेन प्रॉब्लेम कसो जाला म्हळ्यार हांगा आमी कम्युनिटीक प्रॉपर अवेअरनेस दिवका म्हळ्यार कशी. आतां आमी एक घरकडा एक बालदेंत उदक दवरून 4-5 दीस तशी सोडल्यार कसं आपण अशी एक सान ब्लॅक कलर कीड अशी बस्त वता आसताची ताका आमी लार्वा म्हणटाची मॉस्किटो लार्वा. सो हे पुरे ते पळोव येता एक्चुअली सन्न. सो मलेरियाचे अशें पुरो डेंगी अशें पुरो पुरे लार्वा ह्या उदकांत पोंता आसताचे. सो खंयचे बालदी अशें पुरो एक टायर अशें पुरो टँक पुरे कडेन खंय उदक आसा थंय जाता. सो आमी कसं करता म्हळ्यार ह्या लार्वा सोडल्यार व्हडली जळार जावन कडेरी स्प्रेड करताची. सो असल पळयले तक्षण त्या उदक डिस्पोज करून लायक करून ब्रशान क्लीन करून बत्तान दवरून सुक करून कडे रोपास रिफिल करता. सो उदक आपण अशी आमी तशी दवरून बसल्यार स्टोर करून दवरून बसल्यार आतां आमी सान्नासतना मलेरिया खंडापटी आशिल्ले कोड्यालांत की खंय ताय म्हळ्यार एक मनशाक 7 पंता 12 पंता जालेले आशिल्ले फाल्सिपारम मलेरिया. तेन्ना आमी जाल्यार आसना ते स्कुलांत सुकून एक अवेअरनेस प्रोग्राम म्हणून चमकल्यांची बोंड्या तोट्ट पुरो शिकोवन उमती घाल कोरका मागीर टँकान तूं पुरो गप्पी झेडकी सोडका मागीर तशीच अशी घरकट सनसनान तूं उदक दवरता ताजे वयर ಸ್ವಲ್ಪ चिमणेताल शिंपुका पुरो असं दुसरें कसं पुरो तुमी जनाक सांगताच कोर साध्य. बेस्ट म्हळ्यार सोर्स रिडक्शन म्हणून आमी बेस्ट म्हळ्यार सोर्स रिडक्शन म्हळ्यार आतां कसं जाता ड्रेनेजांनी आसा ड्रेनेजान तूं कसं प्लास्टिकाच घालला थंयची उडयला तर ड्रेनेज आतां एक्चुअली कसले पर्पज आशिल्ले उदक वचका म्हणून रेन वॉटर पडल्यार वचका म्हणून. आतां रेन वॉटर वचना ब्लॉक करून दवरला थंयची हें पुरे हॉट जाता. सोर्स रिडक्शन बेस्ट. सेकंड आमी कसं करता म्हळ्यार आतां लार्वाक आनी सांगिल्ले मणक्याची स्प्रे अशें पुरो केरोसीन ऑयल अशें पुरो मॅलाथोयन अशें पुरो. हांव एक एक्चुअली एक फनी इन्सिडेंट सांगचें इच्छा पडटा. कसं जालें म्हळ्यार 2014 आमी मँगलोरांत एक्चुअली स्प्रे ऑपरेशन गव्हर्मेंट आवट आमी सर्वे चमकलेले तेन्ना एबेट आयलेले तेन्ना स्प्रेक म्हळ्यार तेन्ना त्या एबेट ಸ್ವಲ್ಪ एक्सपेन्सिव बट मँगलोरांत चड आशिल्ली न्ही रेजिस्टन्स हे मॉस्किटो स्प्रे आनी पुरे तांणी स्प्रे करून स्टार्ट केला. बट जेन्ना कसं जाला येद्दोळ तार स्प्रे केलेले पुरे स्प्रे केलेले गोत आसा एक पण स्प्रे केले ते राबचे जायना तितली घाणी बट एबेटाक घाणी ना. सो जण कसं म्हणालींची आमी जस्ट फीडबॅक घेवचे चमकलेले तेन्ना येवन उदक स्प्रे करून चमकलींची म्हणून. सो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां आमी समुदाय आरोग्य तो पब्लीक हेल्थांत आमी कसं सांगताच म्हळ्यार समुदायाचें भागित्व इम्पॉर्टंट आमी तांकां सांगता कसं करता. आतां फॉगिंग करतना डोर आनी विंडोज ओपन दवरता सो आमी सांगना जाल्यार जनांक सर एक म्हायती आसना मेसेज आनी आमी सानासतना फॉगिंग मस्त जात आशिल्ले म्हाका उडगास आसा जाल्यार तेन्ना कसं वचगी कितली की जन ताची घाण येता म्हूण सांगून आशिल्ले वागिल्यो पुरो बंद करून घरा भितर बसता. इवन त्या पळय एकलो गव्हर्मेंट आसून एकलो स्प्रे करतले तशिल्लो खंय पळय उदक वरला पावसाळींत स्पेशली ते राबील कडेन स्प्रे ताका खंडापटे घाणी केलो पण तूं सांगिल्ली अशी घाण येना उदक मान गेला म्हणून. सो आता मी लास्ट कसं करताच म्हळ्यार इंटग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल म्हणून काय इंटग्रेटेड म्हळ्यार खाली इतले पळोवच न्ही
पुरे मेथड्स आसा न्हू ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ करेक्ट टाइमार यूज करचे म्हणजे एक मेथड यूज केलेलं त्यांना कसं जात म्हळ्यार आता मी डीडीटी वोट टू स्टेटस पळयला डीडीटी एक पर्यंत 1961 नात इंट्रोड्यूस केलेलं त्यांना इट वॉज अ गोल्डन इयर इन इंडिया कसं म्हळ्यार फर्स्ट टाइम एक वर्सांत 0 मलेरिया डेथ्स इन इंडिया एक वर्ष अँड देर वॉज ओनली वन सिंगल हिरो डीडीटी बट कसं झालं ताजी नंतर डीडीटी पुरे खंय मेळ्ळें थंय स्प्रे केला डीडीटी रेजिस्टन्स स्टार्ट जाला पास सो तशी त्या खातीर आता कसं करता इंटग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल एक खंयचे चड यूज करचे ना ಸ್ವಲ್ಪ यूज करचे तशी गप्पी फिश आनी पुरे टँकांत आनी पुरे यूज कर येता बट गप्पी खंय मेळटा तानी पुरे माहिती दिता तेन्ना गव्हर्मेंट असं कोणूची पुरे जन येता आशिल्ले गप्पी फिश आमकां दिवच्याक आमगे टँका सोडत आशिल्ले आमी त्या टँका पळोवचे आशिल्ले बसगी मेल्लागी आनी पळोवचे आशिल्ले बय सो गप्पी आता खंयचे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान घेवता एक सर्वेलन्स ऑफिसान मेळटा एक्चुअली गप्पी टँक्स सो एक प्लास्टिक थैलीन तू घेवन चमकले रे उदकान घाल आता सर्वेलन्स सेंटर म्हणली ना तुम्ही त्या खंय आसता या आयएमए हॉलाच्या ऑपोजिट आसा बेनलॉक बेनलॉका लागीं सो थंय गप्पी टँक आसा तशी चडावत प्रायमरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रान मेळटा ना फ्री ऑफ कॉस्ट बट ओनली थिंग म्हळ्यार एक फिश खंयची कडेन यूज कर येता म्हळ्यार आता टेम्पररी सेटलमेंट्स असतात आता पावस आयली कुडले एक सान चरंडीशी जाल्ले रे थंय घाल्ल्यार उपयोग ना बिकॉज ते चरंडी सुकता फिश मरता तशींची बांयत आनी घाल्ले रे त्या बांयत मोटर असले रे त्या फिशांनी सक जाता आनी केलो जाणां जायना प्यूर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन्स आनी पुरे तांकां झळके फिशान अंतू बांयत घाल्ल्यार आनी पुरे जायना सो त्या खातीर तांगेले निमगून डिसायड करका एटलिस्ट एक 2 फीमेल आनी 1 मेल फिश घेवन ताका ಸ್ವಲ್ಪ टाइम सोडका बिकॉज डायरेक्ट एडजस्ट डायरेक्ट वतान घालू जायना सो ಸ್ವಲ್ಪ टाइम सोडून त्या उद्दा हान तू घाल न्हू त्या सांगता न्ही माहिती दितात कशी करका म्हणून त्या तुमगेल्या बांयत अशा पुरो एक पॉन्डांत अशा पुरो तांतांनी घाल्यार ओव्हर हेड टँकांत पुरो घाले ते संपांत आनी पुरो घाले काही उद्दा आसता कंटिन्युअस आसता थंय घाले तशी चिकनगुनिया विषयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दितावे बय चिकनगुनियान कसं जात म्हळ्यार ह्या आमी जळारान जावचेच खायले बट मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार मॉर्टालिटी तितली ना चड जन मरनाची बट रेसिड्युअल पेन म्हळ्यार हें कसं ना बोट आनी पुरे मस्त दुखी आसूच्या गांठी दुखच्या आनी कसं नाही इन्फेक्शन लेटर ऑन म्हळ्यार 5-6 महिने नंतर कसं नाही इन्फेक्शन जालें तर नपास ते दुखी सूट जाता सो ता एक मेन प्रॉब्लेम आहे चिकनगुनियाच म्हळ्यार एक नमुने डिसेबिलिटीशी म्हणून येता सो अगेन ट्रीटमेंट डेफिनेट ट्रीटमेंट कसं नाही ना व्हायरल डिसीज जाल्ले निमित्त आज सद्याक मॉडर्न मेडिसिनात कसं नाही ट्रीटमेंट ना सो प्रिव्हेंशन पोस्ट व्हायरल आर्थरायटीस पोस्ट व्हायरल आर्थरालजिया आणि म्हणटा तशीच एक संक्षिप्त जावन एक डेंगी विषयार सांगता बय आता डेंगी कसं जाता डेंगी 80% ऑफ द टाइम माइल्ड डेंगीची लाईक एनी अदर व्हायरल फीवर जावन आसता म्हळ्यार टिपिकल सिम्पटम्स कसं आसता म्हळ्यार ताप आसता शिंया कलकल अशा पुरो ब्रेक बोन फीवर म्हणटात म्हळ्यार आंगा कितली दूख आसता म्हळ्यार निदोनू आसता कडेरी माथा दुखी एस्पेशली रिट्रो ऑर्बिटल म्हळ्यार दोळ्या मागशीशी दुखी ओके ह्या पुरे क्लासिकल डेंगीन पण प्रॉब्लेम केन्ना स्टार्ट जाता म्हळ्यार आमगेल्या रक्तकणांत प्लेटलेट्स म्हणून आसताचे ताप राबून जाता जेवची ना बय ताप राबली नंतर प्लेटलेट ಸ್ವಲ್ಪ डिक्लाइन जाता आसतात त्या प्लेटलेट्स आमगेले ब्लिडिंग आनी क्लॉटिंगाक इम्पॉर्टंट सो त्या उणी जाता आसतना ब्लिडिंग स्टार्ट जाता नांका दाखून अशा पुरो तोंडा दाखून अशा पुरो ऑर ब्लिडिंग फ्रॉम एनी ऑरिफायसेस त्या पुरे स्टार्ट जावन प्लेटलेट डिप जाता आसता आनी डिप जाल्ली तशी ब्लिडिंग चड सिम्पटम्स चड जावन न्हू पेशंट कॅन गो इनटू हेमोरेज आनी शॉक सो त्या मेनली प्रिव्हेंट करता आता जेन्ना डेंगी येईल कुडले कसं जाता म्हळ्यार भंय मरताची म्हण बट 80% ऑफ द टाइम प्रॉपर केअर घेवन म्हळ्यार आमी कसं नॉर्मली सांगताच म्हळ्यार व्हायरल फीवर खंयचे व्हायरल फीवराक प्राथमिक आरोग्यांत 3 इम्पॉर्टंट थिंग्स जलतितले फ्लुइड्स घेवका रेस्ट घेवका आणि पक्कने ताप असल्यारी अँटीपायरेटिक्स मेनली आम्ही कसं सांगचे म्हळ्यार पॅरासिटामॉल सेफ 650 मिलीग्राम ऑलमोस्ट 3-4 मात्र घेवेत डेली तशी आणि पक्कने कसं नाही चड पोट्टा दुख आसूच्या माथ्या दुख आसूच्या कसं ब्लिडिंग स्टार्ट जाल्यार आस्पत्रेन एडमिट जायाची फ्लुइड स्टार्ट करता चोपास आणि मॉनिटर करचा पक्कने तशी प्लेटलेट्स उणी जाल्यार तेन्ना आणि सिम्पटम्स असल्यार प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन करचे सो तांची डायरेक्ट ट्रीटमेंट मागीर केलो जना मास म्हणून जाता डेंगी चेड जाल्यार मास म्हण एक
शॉक सिंड्रोम डेंगी शॉक सिंड्रोम तांची शॉक म्हळ्यार एक्चुअली एक पण डेंगी शॉक जाली कुडले 50% चान्स ऑफ सर्वायवल म्हणजे आम्ही नॉर्मली 48 to 72 hours म्हणताची शॉक जाल्यारी आता 4 जण जाल्यारी 2 जण सर्वाइव जाताची 2 जण मरताची सो ट्रीटमेंट शुड बी व्हेरी एग्रेसिव्ह तशी जाल्यार वग्गीत आनी थापयल कुट दाखो का डॉक्टराक वय टेस्ट कोरका डेफिनेटली टेस्ट कोरका आणि आमगेल्या लागीं आशिल्ल्यांके म्हळ्यार आता हांव सांगिल्लें समुदाय आरोग्यांत आमी कसं पळयतात म्हळ्यार त्या जनामांत न्ही लागींच्यांके हरडूचे चान्सेस चड आसता सो तांणी पुरे केअरफुल आसता म्हळ्यार त्याच जड आरोग्यान तांकां आता अनेक एक मस्त एक संक्रामिक जावन आशिल्ले एक कालांत खंय म्हळ्यार टीबी म्हळ्यार कोण हेबो टीबी म्हणून जनाक ते घरा सकून भायर येतानी मागीर तशें आशिल्लें आतां RNTCP आनी डॉट्स म्हळ्यार कसं RNTCP म्हळ्यार ताजे एक प्रोग्रामाचें नांव रिवाइज नॅशनल ट्युबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम म्हणून आतां तांणी कसं केला लास्ट इयर देखून NTEP म्हणून केला नॅशनल ट्युबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम तुम्ही सांगिल्लें म्हणजे डॉट्स फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्झर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स म्हणून म्हणजे फूड ट्रीटमेंट मस्त काळ तारवत आशिल्ला आनी केन्ना तर कोरका म्हणून कळना आतां डॉट्सा नंतर आतां शॉर्ट कोर्स जाला स म्हयने आनी डायरेक्टली ऑब्झर्व म्हळ्यार कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार पेशंट घेता की ना म्हणून कळना आतां आमी एक अँटीबायोटीक कोर्स केल्यार 2-3 दिसांनी आमगेले खांक केलाबली कुडला आमी स्टॉप करताची त्या मनशाल बिहेवियर बट टीबीन कसं प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार स्टॉप केल्यार ड्रग रेजिस्टंट टीबी म्हणून चड जावन कडेन ट्रीटमेंट एक कश्ट जाता सो त्या खातीर गव्हर्मेंटान कसं केल्लें म्हळ्यार मात्र घेताना एटलिस्ट एक कोणे ऑब्झर्व करका म्हणून त्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आसका म्हूण ना स्कूल टीचर अशें पुरो बटमाम अशें पुरो पोस्ट ऑफिसाचे कोणे अशें पुरो तांगेले वचून हे डॉट्स प्रोवायडर जावन म्हळ्यार पेशंटाल रिलेटिव्ह कोणी आसना स म्हयन्याचे टॅबलेट तांगेले आसता आनी डेली वचून मात्र घेवचे आनी तशी फॉलो अप करचे म्हणून तशी आतां अनेक एक व्हड समस्या आमगेल्या देशांत कसं म्हळ्यार रक्तहीनते ह्या सगळी प्रायाच्या आंकाय आमकां पळोवचें मेळटा ह्या रक्तहीनते कसो निमित्त जाता रक्तहीनतेक मेन फर्स्ट कॉज म्हळ्यार चेडवांतूय जावचे पुरो हदिहऱ्यांतूय जावचे पुरो बायल गर्भिणी आनी बाळांतूय जावचे चान्सेस आसा बट मेन कसं म्हळ्यार न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी म्हणटाची न्यूट्रिशन म्हळ्यार आमी डायटरी इंतू सम खाय न्ही जाल्यार या डेफिशियंट जाता आनी सेकंड आयर्नाचे मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार एनिमियांतू मेन कॉज रक्तहीनतेचे मेन कॉज आयर्न डेफिशियन्सी एनिमिया कबिणांश म्हणून सांगताचे सो डायटांतू आमी खाताना आमगेल्या या आंतांतू एब्झॉर्ब जावचे स्वल्प उणें सो आमगेल्या आहारांतू विंगड कसं खाताची आतां पक्कने च्या खावन अशें पुरो इके विंगड कसं पिवन अशें पुरो ओके तें एब्झॉर्प्शन जावची उणी जाता आनी प्राय जाल्लेल्यांक कसं जाता म्हळ्यार केलो जना मूलव्याधी अशें पुरो इके एगेन एब्झॉर्प्शन डेफिशियन्सी जाता म्हळ्यार पुरे एब्झॉर्ब जायना तांगेले प्राय जाल्लेली तशी सो असल पुरे मस्त कारण आसता सो आमी कसं करताच म्हळ्यार तांगेल्या एज तक्क जावन विंगड विंगड टॅबलेटाचे डोजेस दिताचे आतां आमगेले एनिमिया मुक्त भारत म्हणून एक प्रोग्राम स्टार्ट केला गव्हर्मेंटान सो हातूंत कसं जाता म्हळ्यार 3 कलराचे टॅबलेट्स आसाची आतां चेडवांक पिंक कलराचे टॅबलेट्स 6 वर्सां पयशी कडेरी एडोलसेंट्सांक थंय पळयता ब्लू कलर टॅबलेट्स प्रति मंडे आयली कुडले टीचर तांकां एक्चुअली एक ब्लू कलर टॅबलेट दिता एडोलसेंट म्हळ्यार हदिहऱ्या चल्ले अशें पुरो चल्ले तांकां एक ब्लू कलराचे टॅबलेट इट इज एक्सक्लुसिवली फॉर एडोलसेंट्स तशींच प्रेग्नेंट लेडीज आनी विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह एज ग्रुप तांकां रेड कलर टॅबलेट सो आतां समुदायाचे कोणेय असले न्हू तांकां म्हायती आसा हे कलर टॅबलेट म्हळ्यार हांकां दिवका म्हणून तशी सो एनिमिया मुक्त भारत आनी हाजी ओटूची आमी एक दंताच वखद दितात आल्बेंडाझोल म्हणून त्या प्रति 6 म्हयन्याक एक पंता घेवका 6 म्हयन्याक घेवका चेडवान तशी सो म्हळ्यार दंतांनी त्या हुकवम म्हणून म्हणटात त्या अंतांत आसता आनी त्या रगत पित्ता आसता तणटा आसता सो ताज निमित्त केलो पंता या रक्तहीनते जाता ताज निमित्त अपौष्टिकताय जाता म्हणून वय हुकवमान दोन्ही जाता त्या खातीर आमी नॉर्मली या ट्रीटमेंट दिताची चडती जन कसं सांगता म्हळ्यार या चेडवान केन्ना ते आल्बेंडाझोल घेता गी दंता मात्र घेता गी तेन्नाची ते घरकड हाऊस बॉपसून गी दुसरे कोण आसा सदस्य तांणी पुरा घेतल्यार एक पण ताजी पुरा वय एक्झॅक्टली आमगेल्या समुदाय आरोग्य येता म्हणून कसले म्हळ्यार सगळे फॅमिलीक आमी कवर करता एक ब्लँकेट शी पळय पुरे जनाके कवर करून पुरे जनाके रक्षण दिवता खाली त्या चेडा मान म्हणून सगळे फॅमिलीके रक्षण दिवता तशीच आनीक एक अर्थ प्रारंभ जाल्ले कसं एक नवेच एक कार्यावळी गव्हर्मेंटाचे सरकाराचे कार्यावळी कसं म्हळ्यार ताई कार्ड एक गर्भावस्थेर आसूचे एक बायलमनशेक दिवता आसले ताई कार्ड
हाजे विशयार माहिती देतावा बय सो या ताई कार्ड म्हळ्यार एक भारी लायक स्कीम कसं जात म्हळ्यार प्रति प्रेग्नेन्सीन तू या मदर अँड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड म्हणून ऑलमोस्ट 20 to 25 पेजेस असता एक सो तिगेल अवसूला फोन नंबर आवट या ताई कार्ड लिंक जावन असता आणि प्रति टाइम कसं सर्व्हिस अशा पुरो आता फर्स्ट ट्रायमिस्टरान तू तिक मेळची जाल्यार आयर्न टॅब्लेट्स आता मी सांगला कबिणांशद मात्र तिक दिवका इके अँटीनेटल चेकअप आतीन केन्ना येवका या पुरे ताई कार्डान तू असता तशींची चेडणाक कसं वॅक्सीन केन्ना दिवका आणि कसं डेंजर सायन्स म्हळ्यार आता हेड कंट्रोल केन्ना येयला केन्ना राबून चमकुचे जाता चेडणाक पक्केने चमकुचे जायना जाल्यार खंयची एज आर डेंजर त्या पुरे माहिती एक कार्डान तसं सो असल ताई कार्ड तिक प्रति प्रेग्नेन्सी एक ताई कार्ड मेळटा सो ती ना पक्कने आता मंगळूरांत रेजिस्टर केला खंयचे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि तिगेला लेट्स से ती बाळांत हांग जाली अवसूलकर कडे आणि आता ती खंयचे विंगड गांवां वता बमना तांचे घर कडे सो ह्या ताई कार्ड तिक थंय फॉलो अप करूंक युजफूल जाता पुरा माहिती असता खंयची कव्हर केला सर्व्हिसेस खंयची लेफ्ट आउट जाला सो त्या पुरे खंयचे आरोग्य कार्यकर्त्यान पळोवन ते कंटिन्यू करूं ह्या ताई कार्ड आता माहिती विषय जाले हे ताई कार्ड असल्यार कसं पुरो सौलभ्य मेळटा ह्या ताई कार्ड असल्यार हांव सांगिल म्हणजे मस्त स्कीम्स आसाची आता एक हॉस्पिटलांत तू डिलिव्हरी जावका म्हणून आसा कंपल्सरी ताका जननी सुरक्षा योजना म्हणून सांगताची सो बीपीएल कार्ड आशिल्ला तस जाल्यार फॅमिलीजांक ऍक्च्युअली कॅश इन्सेंटिव्स म्हळ्यार आता अनेक स्कीम आसा ऍक्च्युअली तांतू आणि जननी सुरक्षा कार्यक्रम सेटसून ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज फॉर अ बीपीएल कार्ड फर्स्ट प्रेग्नेन्सी का ते 6,000 रुपीज मेळटा तशींची चेडू बाळान जाल्या नंतर मडिलू किट्ट म्हणून आसा ऑलमोस्ट 26 आयटम्स आसा सोप अशा पुरो बेबी हें अशा पुरो मॉस्किटो नेट अशा पुरो त्या पुरे स्कीम्स तशींची आमगेल्या कर्नाटकांत नगू मगू म्हणून स्कीम आसा डिलिव्हरी जाल्या नंतर आफ्टर 48 to 72 आवर्स ती ट्रान्सफर करचे घरांत तरी सो आता जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम म्हणून मस्त स्कीम्स आणि पुरे केला सो एक पण या कार्ड असल्यारी आणि तीन एनरोल जावन असल्यारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत एक नया पैस खर्च जायनाशी विथ क्वालिटी केअर म्हळ्यार आता लक्ष नी पुरे म्हणून स्टार्ट केला लेबर रूमांत बाळान जाताना तिक लायक केअर मेळका कोणे कसं एब्यूज करू ना मारचे ना तशें न्ही पुरे सो सेफ क्वालिटी केअर एट झिरो कॉस्ट सरकार या आस्पत्रे मात्र जेवची की पुरा कडेन जे ना म्हळ्यार आता एम्पॅनल्ड जावन असलेरी प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स तांतूय पुरे ह्या पुरे मेळटा बीपीएल कार्ड आसका ता एक इम्पॉर्टंट जननी सुरक्षा योजना मेळका जाल्यार हें आसका वर्लल केलो स्कीम्स मडिलू आनी पुरे इवन वर्लल सकडाके मेळटा त्याच हांव आयकलां सकडाके बीपीएल कार्ड म्हणून इवन वेरी वेल टू डू जना ते मेळटा मस्त ऍक्च्युअली एक स्टेट विंगड आसा आमगेल कर्नाटकान ताई भाग्य प्लस आनी पुरे म्हणून एक्सटेंडेड आसा तशी आता प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान म्हणून आसा 9th of every month पुरे अँटीनेटल चेकअप्स पुरे स्कॅन अशे पुरो कोणे वचून रजिस्टर करत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत अत्य ताई कार्ड म्हळ्यार एक गर्भवती महिलाक मेळचे तशी आता स्तनपान चरडांजली कुळेक स्तनपान एक कितले एक मुख्य म्हणून तुम्ही त्या जना कशी सांगताची आम्ही म्हळ्यार आम्ही सेन्सिटाइज करू का प्रेग्नेन्सी कन्फर्म जाल्ली कुडले न्हू स्टार्ट कोण सोड आसताची बिकॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट दोन कॉन्सेप्ट आमगेल्यान म्हळ्यार एक ब्रेस्ट फिडिंग सेकंड इम्युनायझेशन आमी तांकां सांगून सोड आसताची बिकॉज चायल्डाल प्रोटेक्शनाक हावसून वॅक्सीन घेवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट सो तिका आमी फर्स्ट ट्रायमिस्टर म्हळ्यार ऑलमोस्ट 13 to 14 वीक्स अशा पुरो तेन्ना दाखून सांगताची कसं लायक ब्रेस्ट फिडिंग करका ब्रेस्ट फिडिंग कशी करका कसं इम्पॉर्टंट कसं रोग प्रिव्हेंट करताची आमी प्रती पण सांगताची ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट वॅक्सीन म्हळ्यार खंयचे विंगड वॅक्सिना रिप्लेस करूं जायना कितले की रोग हे खाली तीन एक्सक्लुसिवली ब्रेस्ट फीडिंग म्हळ्यार एक्सक्लुसिव म्हळ्यार फर्स्ट 6 म्हयने तीन खाली स्तनपान मात्र करका विंगड कसं इंट्रोड्यूस करना जाल्यार 6 म्हयने थारी चेडा कसं काय ना जानाशी तांची प्रोटेक्ट करता सो त्या खातीर एक प्रोग्राम आयला म्हणून मदर्स एफेक्शनेट प्रोग्राम म्हणून MA ओके सो ह्या आनी पुरे आमी सब सेंटर अंगणवाडी सेंटरांत उपकेंद्र म्हणटाची प्राथमिक आरोग्य केंद्र ಸ್ವಲ್ಪ हळ्ळेंत आसता आनी सान कडेन सन्न हॅमलेट्स आनी पुरे आसता पळय थंय पुरे ANMs आनी आसताची ऑक्सिलरी नर्स मिडवाईफ आशा कार्यकर्ता तांगेल थ्रू घरा घरा वचून हाजी बगे माहिती दिवन तांकां हें करताचे एज्युकेट करताचे तशी आती चरडान जल्ली कूडले
ताका लसीकाकरण करचें मस्त मस्त आमकां अगत्य म्हूण एक हांव लेखता. हे लसीकाकरणांत कसो पुरो नमनेचे रोगा साकून नियंत्रण मेळटा आमकां प्रोटेक्शन मेळटा आमकां. वय आतां आसूच आमगेला युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम म्हणून ऍक्च्युली ह्या सगळे वर्ल्डाचे बिगेस्ट प्रोग्राम बिकॉज आमी ऑलमोस्ट 29 मिलियन 29 मिलियन आवसूंक आणि 26 मिलियन चेडवांक एव्हरी इयर वॅक्सिनेट करता आसाची. ऑलमोस्ट 13 to 14 डिजीज आसा वॅक्सिन प्रिव्हेंटेबल डिजीज आसाक. सो आमी लसीकाकरण करता आसाचे आणि एक चेडाक फुल्ली इम्युनायज्ड म्हळ्यार एक चेडू तागेल फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करची पुरे वॅक्सिन खंयचे आसाचे गव्हर्मेंटाचे त्या वॅक्सिन घेवन आसका म्हण. सो गव्हर्मेंट हे पुरे वॅक्सिन दिवचे रफली 25,000 to 30,000 रुपी पर चेडा वयर खर्च करता. ओके आणि हे पुरे फ्री ऑफ कॉस्ट. आता आमगेला केलो वॅक्सिन्स आसात न्यूमोकॉकल आनी पुरे आता रिसेंटली इंट्रोड्यूस केला बट ऍक्च्युअली भायर घेतले रे 3,000-4,000 आसा. सो ह्या पुरे फ्री जल्ली कुडले चेडान हॉस्पिटला जल्ली कुडले आमी 3 वॅक्सिन दिताची गव्हर्मेंटा थ्रू युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट इज ओपी पुरे कडेन दिवका पुरे कडेन फ्री जावन दिवका बट केलो जण ऑप्ट आउट केले रे म्हळ्यार आमकां गव्हर्मेंटात नाका प्रायवेटाच्या म्हणून पुराय तशी आसताची. बट हांव बस कसं सांगता म्हळ्यार ऍक्च्युली गव्हर्मेंटाचे इम्युनायझेशन प्रोग्राम आसूच आसला आमगेले इंडियात आसूच आसला इम्युनायझेशन प्रोग्राम खंयचे तितले लायक ना. कसले म्हळ्यार वॅक्सिन्साक मोस्ट इम्पॉर्टंट इंडियाचे लायक गव्हर्मेंटाचे भारी लायक कसले म्हळ्यार कोल्ड चेन म्हळ्यार तांकां शीतल 2 to 8 डिग्री सेल्सियसान दवरका वॅक्सिन. सो आमगेल कंट्रीन तसूच तसल कोल्ड चेन कॅपॅसिटी विंगड खंयचे देशान ना. सो भारी लायक आसा. सो जल्ली तक्षण खंयचे आरोग्य केंद्रांत आमी 3 वॅक्सिन दिताची. फर्स्ट OPV म्हळ्यार ओरल पोलिओ वॅक्सिन. ह्या पोलिओ म्हळ्यार आतां एक पंजाले रे कसं ना पॅरालिसिस पायाच्या शापुरो हाताच्या शापुरो पॅरालिसिस जावन रेसिड्युअल पॅरालिसिस लाईफ लॉंग असता. सो आता सद्याक इंडियांत ना आम्ही एलिमिनेट केला बट आमगेला लागीं पाकिस्तान अशा पुरो अफगाणिस्तानांत आसत. सो त्या खातीर आमी स्टील वी आर कंटिन्यूइंग टू वॅक्सिनेट आवर इन्फंट्स. सो सेकंड BCG ऍक्च्युली खंयचे रोग प्रिव्हेंट करता म्हळ्यार या ट्युबरक्युलोसिस जेव्हा चेडवान जेवता तसं सिव्हियर ट्युबरक्युलोसिस एक माथ्याच्या मेनिंजियल TB म्हणटाची आनी एक मिलियरी म्हळ्यार विंगड अंगाक वचून त्या दोन्ही सिव्हियर डिजीज म्हळ्यार एक पण चेडा जाल्ले रे चेडान सर्वायव जो ಸ್ವಲ್ಪ उण चान्स आसा. त्या खातीर BCG जल्ले तक्षण दिवका पक्कन एक जाय न्ही जाल्यार आतां केलो पर्यंत आमी चेडू हांव सांगला लो बर्थ वेट आसता अपौष्टिकते आसून सो लेस दॅन 2 kg असले रे 2.5 जेवतार वेट करताची एटलीस्ट 2 kg जेवतार वेट करताची. आणि ह्या ऍक्च्युली दिनी जाल्यार विदिन 1 year दिवकाची BCG बियॉन्ड 1 year दिवचे रेकमेंडेशन प्रोग्रामान. थर्ड हेपटायटीस B म्हणून ह्या व्हेरी इम्पॉर्टंट वॅक्सिन म्हळ्यार औषधकून चेडा स्प्रेड जावता आसला हेपटायटीस B रोग त्या नियंत्रण करता. आणि हेपटायटीस B याचे इम्पॉर्टन्स कसं म्हळ्यार हे बर्थ डोस म्हळ्यार 24 घंटे भितरी दिवकाची पक्कने दिनी जाल्यार हाजी उपयोग ना. सो त्या खातीर खंयचे फेसिलिटीन तुजो हेपटायटीस B बर्थ डोस आउट ऑफ द 3 मिस जायना अशी पळोवका बिकॉज OPV BCG हांव सांगिल्लें म्हणजे OPV कॅन बी गिवन अप टू 15 days BCG कॅन बी गिवन अप टू 1 year बट हेपटायटीस B हॅज टू बी गिवन विदिन 24 hours. डॉक्टर दिताची दिवकाची सो दिवकाची ताई कार्डांत आसता बट केलो पण कसं जाता म्हळ्यार सॅटरडे डिलिव्हरी संडे डिलिव्हरी तशें आसल्यार वय त्या खातीर 3 ह्या वॅक्सिन्स आमी पळोवका आमगेल्या चेडा मेळटा म्हणून प्रति फेसिलिटी दिल्ली कुडला. तर त्या जाले नंतर 6th वीकांत 6th 10th 14th वीकांत ऑलमोस्ट सेम आसा म्हळ्यार वापस OPV दिताचे आमी FIPV म्हणून आसा एक म्हळ्यार पोलिओचेची किल्ड वॅक्सिन OPV ओरल दिवचा या FIPV फ्रॅक्शनेटेड डोज इंट्राडर्मल दिवचे आमी तर 6th आणि 14th वीकांत आमी दिता. कडे तिन्नीच्या पेंटावेलेंट वॅक्सिन तुम्ही सांगितलं म्हणजे पेंटा म्हळ्यार 5 असतं तांतू डिफ्थिरिया पर्टुसिस टिटनस हिब आणि हेपटायटीस B या 5 रोगाक नियंत्रण करूक एक चुचुमद एक वॅक्सिन एक इंजेक्शन 5 जावन जाता. आणि यात लास्ट आता इंट्रोड्यूस केला रिसेंटली PCV न्यूमोकॉकल म्हळ्यार या चेडवान जेवच्या सिव्हियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन निमोनिया 1 वर्सा भितर दिल्ले रे मस्त म्हळ्यार डेथ्स जेवच्या. आता आमगेल्या भारत देशांत ऑलमोस्ट 1000
ऑलमोस्ट 30 चेडूं तांगेल फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करूं का जायना आणि वॉट वी डोंट वॉन्ट इज ह्या चेडूं वॅक्सीन प्रिव्हेंटेबल डिसीजान मरून वय 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 सो त्या खातीर आमी जाले तितले वॅक्सीन प्रिव्हेंटेबल डिसीज निमोकॉकल अशें पुरो डिफ्थिरिया अशें पुरो मीजल्स अशें पुरो त्या पुरे फर्स्ट बर्थडे भितर म्हळ्यार 1 year भितर आमी पुरे कवर करता आता 9th मंथांत आमी 2 वॅक्सीन आसा एक आता जापनीज एन्केफलायटिस म्हळ्यार मेदुळू ज्वर म्हणून सांगता दाच मिगेल मना आशिल्ले आता पयरी अर्थ डिसेंबर म्हयन्यांतूची एक जापनीज एन्केफलायटिस वॅक्सिनाचे एक ड्राईव्ह जाले स्कुलांत पुरा जनाक दिवका म्हण कर्नाटकांत तेन्ना मस्त जन हावस बापसूंक मनांत पोशकांक एक संशय अशें आशिल्ले कसल्याक आमी दिवका ह्या काय एंडेमीक जागू न्हय आमी दिव अगत्यस्व त्या म्हण मागीर ते केलव जन आनी कोण पिडियाट्रिशनान ताजे विशयार माहिती दिता मागीर जनांना दिवच्याक एक मुखार चलयतानी ते जॅपनीज एन्केफलायटिसा विशयी सांगया ಸ್ವಲ್ಪ जापनीज एन्केफलायटिस ऑल्सो इज एक वेक्टर बॉर्न डिसीज जळारांना जेवच्या बट फुडें कशें जाता तशें म्हळ्यार जळार ट्रान्समिशन खंय जाता तशें म्हळ्यार पिग हंदी दकुनो बर्ड्स जावच्यो न्हू आनी एक्सिडेंटली मनशां येवचे आशिल्ला बट आतां कसं जाला कर्नाटकांत तुमी सांगिल्लें म्हणजे 10 कडेन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स आसाची दावणगेरे मंड्या आनी पुरो अशा पुरो मंगळूर उडपी आनी अलर्ट झोन्स त्या खातीर आमी दक्षिण कन्नडांत कसं लागीं आसाची वय सो एक्यूट एन्केफलायटीक सिंड्रोम म्हणटाचे आतां एक्यूट एन्केफलायटीक सिंड्रोम म्हळ्यार एक चेडणान तूं न्यू ऑनसेट ऑफ सीजर्स म्हळ्यार फिट्स येवचे अशा पुरो अथवा एक सडन चेंज इन बिहेवियर नॉर्मल आशिल्ले चेडू आतां इरॅटिक बिहेवियर अशा पुरो ताप येवं अशा पुरो हाका कलेक्टिवली ह्या तिनी एक चेडणांत आसल्यार एक्यूट एन्केफलायटीक सिंड्रोम म्हणटाचे असल एक्यूट एन्केफलायटीक सिंड्रोम चड जाता आसतना लो ट्रान्समिशन सीजन असताना म्हळ्यार नॉर्मली आमी केन्ना पळयताची पावसाडेन तूं अशें पुरो तसले टायमार सो त्या ट्रान्समिशन सिजना फुडेंची आमी मोस्ट ससेप्टेबल एज म्हळ्यार ह्या जापनीज एन्केफलायटीस जेवच्या 15 वर्सां भितर चेडवाल तूं आनी प्रॉब्लेम कसो जाता आशिल्लो म्हळ्यार चेडवाल जल्लेले तेन्ना ब्रेन ग्रोथ म्हळ्यार ऑलमोस्ट टील 2 to 2 years मॅक्सिमम ब्रेन ग्रोथ जेवच्या सो ऑलमोस्ट 20% 15 to 20% चेडवां मरता आशिल्लीं मॉर्टालिटी खंडापटी चड आशिल्लो आनी रिमेनिंग 50 to 60 तांकां लॉंग टर्म न्युरोलॉजिकल सिक्वेल आतां आयक्यू उण जेवचे अशें पुरो कॉग्निशन म्हळ्यार परफॉर्मन्स डिक्रीज जेवच्या पुरो एक स्कुलांत शिकतानाची विद्याभ्यास उणी जेवच्या पुरो ओके त्या प्रिव्हेंट करूंक म्हळ्यार ऑलमोस्ट 75% आमी प्रिव्हेंट करता सो त्या खातीर जापनीज एन्केफलायटीस वॅक्सीन आतां कॅम्पेन मोडार स्टार्ट करून आतां इम्युनायझेशन प्रोग्रामांत आमी स्टार्ट केला बट कॅम्पेन मोडान कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार आमी 15 वर्सां दिवत आशिल्लें आतां इम्युनायझेशन प्रोग्राम लसीकाकरण प्रोग्रामान स्टार्ट केले नंतर जेई आतां आमी 9th मंथ मीजल्स आणि रुबेला वॅक्सीन आवड दिता आसाची आणि नेक्स्ट 16 to 24 मंथ्सान सेकंड डोस ओपास MR आवटूची मीजल्स आणि रुबेला आवटू सेकंड डोस दिता आसाची तशी त्या जापनीज एन्केफलायटिसाचे वॅक्सीन सगळ्यांनी घेऊ का म्हणून तुम्ही सांगता पुरे चेडवांनी घेऊ का म्हणून आता समुदाय जावन म्हळ्यार एक सोसायटी म्हणजे जे म्हणता आमी तांत आसून आमगेले एक कर्तव्य कसं वय आतां मेन आमगेली इम्पॉर्टंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कसा म्हळ्यार रोग नियंत्रण करूंक आमी माहिती दिवचे आमगेले कार्यक्रम आमगेले रेस्पॉन्सिबिलिटी बट त्या फॉलो करचे जनाल हातांत आसा आमी कसं नाही सांगचे पुरोची बट ऐकून त्या घरा वचून फॉलो कर न्ही जाल्यार अपास तांची प्रॉब्लेम कंटिन्यू जाता आतां आमी कसं सांगताची आतां सोडले परदे कॉमनली आमी सांगच्या सोडले परदे घालाची म्हणून आतां रिसेंटली एक त्रिपुरा दोकून आयलो ते मलेरिया हांगा पशी ಸ್ವಲ್ಪ चडची वय सो तांकां प्रति घरकड ऑलमोस्ट 6 months ते सोडले परदे दिता आसताशी बट कसं पळयलें म्हळ्यार आमी तांणी घराच फेन्सशी यूज करताची सोडले परदे सो इमॅजिन आमी इतली पुरे सर्वीस दिताची गव्हर्मेंट करता आसा बट कम्युनिटीन यूज करना जाल्यार तशींच आमी मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हणचे म्हळ्यार वॉश वॉटर सॅनिटेशन हायजीन ह्या व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कम्युनिटीन फॉलो करता वॉटर म्हळ्यार आतां आमी सांगच्या बॉयल्ड वॉटरान आमी कसं म्हणटाची रोल बॉयल करून पियाची म्हणून रोल बॉयल म्हळ्यार हून केले नंतर बबल्स येता न्हू त्यानंतर सिम दवरून एटलीस्ट 15 minutes उदक पिता न्हय त्या सेम कंटेनर देखून पिवका म्हणून बिकॉज नॉट जस्ट वॉटर त्या कंटेनर तेन्ना डिसइन्फेक्ट जावन आसता सो वॉटर रिलेटेड तशी सॅनिटेशन म्हळ्यार आतां मलक शौच भायर करनाशी आतां गव्हर्मेंट ऑलमोस्ट आमगेल्या
स्वच्छ भारत अभियान म्हणून आयकून अशें पुरो प्रति जनांक प्रति घरकड एक टॉयलेट अशें फंड हे करता सर रुरल एरियाजांतून बट उपास जनाल बिहेवियर कसं जाता असं म्हळ्यार केलो जन सांगता भायर वचना जाल्यार मला याना म्हणून कसं पुरा ऍटिट्यूड असता सो त्या आनी पुरे चेंज करका आणि हायजीन आता मी पळयला कोविड टायमार हँड वॉशिंग कितली इम्पॉर्टंट 6 स्टेप्स ऑफ हँड वॉशिंग आता मी चेडवां तुझी स्कूला वचून शिकेल नंतर कितली की चेंजेस पळयता सर बिकॉज चेडवां शिकेलेला ऍक्च्युअली घरकड वचून पावता तांणी कळलं पळोवन हावस बाब सुका पण तशें करून जशें शिकेला अशी शिकोका 6 स्टेप्स टीव्हीर येता खंय तशें तशें चेडवां त्या सम कळल्या कशी हात धुवका म्हणून तातल्या पुढे पिडियाट्रिशियनान मात तशी धुवचे आशिल्ले हात सो वॉश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दी एंटायर कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी तशीच वेस्ट वॉटर डिस्पोजल अशें पुरो एक थंय खंय खंय मेळ्ळल कडेन कचरो उडोवचा तसल पुरे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आमी कम्युनिटीक सांगचे तांणी कोर नाकाची तशी आतां एक इम्युनायझेशन कार्ड म्हणून आमकां दिताची एक आस्पत्रेच्या आमकां कळ्ळें आमी केन्ना आमकां वॅक्सिनेशन दिवपाक लसीकाकरण दिवपाक तेन्ना एक इम्युनायझेशन चार्ट म्हणून दिताची ताची मागशीची एक ग्रोथ चार्ट म्हणून एक आसता त्या आमी कितली आमी पळयलां म्हळ्यार त्या ग्रोथ चार्टान तूं आमगेल हे कोंकणी समुदाय म्हणत आमी नातल्यार आमगे दक्षिण कन्नड समुदाय मात्र गिमाक गोतना त्या सकड चेडवाल चडते जन चेडवाल ग्रोथ असना त्या 50% तूं असता ताजे काही चेड जावयना म्हळ्यार ते अमेरिकन स्टँडर्ड म्हणून म्हणटा जन जाल्यार आमगेल चेडू केन्ना पळयल्यार ते 50% तूं असचे हांव सुख एक नमून बेजार जावचे हेका जाल्यार अशी म्हणून या 50% पाहिजे के पूण चेड वच्चा कसं कोरेत या भारी रायट क्वेश्चन एक्चुअली हांव एड्रेस करता या ग्रोथ चार्ट या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान व्हॅलिडेट केला पुरे सगळे वर्ल्डान तूं खंयचे चेडाना सेम ग्रोथ पॅटर्न फॉलो करता म्हणून इवन आमगेले इंडिया वॉज ऑल्सो अ पार्ट आम्ही एनरोल करताना सो आता खंयचे चेडू खंयचे वर्ल्डांत असले न्हू तांगेल ग्रोथ समान आसका म्हणून खंयचे चेडू उण आसना एक हायट अशें पुरो एक वेट अशें पुरो पुरे जन एकूलायक आसका पुरे जनांक सेम बेनिफिट मेळका म्हणून हे कॉमन ग्रोथ चार्ट केला WHO सो ते WHO चार्टाचे एडवांटेज कसा म्हळ्यार आता आमगेल ICDS सांगता की आता आमगेल प्रोग्रामांत आमी यूज करताना 2 टायपाचे चार्ट आसा एक चल्यांक ब्लू कलराचे आसता एक पिंक कलर ऑफ चल्यांक सो हांगा पळोवचें गेल्यार रे आमी तिनी कलर पळयता तुमी सांगिल्लें म्हणके 50th to 97th म्हणटाच आमी सो ग्रीन कलर असले रे रोड टू हेल्थ म्हळ्यार तांगेले ग्रोथ करेक्ट आसा म्हणून बट आमी हे ग्रोथ चार्टात नॉर्मली पळोवचे वेट फॉर एज दॅट इज द बेस्ट न्यूट्रिशनल इंडिकेटर म्हळ्यार एक चेडाल्यात तागेले प्राय तक जावन कितली वेट आसका म्हणून आम्ही प्रतिपंत खंयचे चेडू कसले के आयले रे न्हू एक खांकी कशें पुरो तापा कशें पुरो इम्युनायझेशन अशें पुरो आयलें तेन्ना वेट फॉर एज प्रतिपंत पळयताचे वेट फॉर एज एक्चुअली ग्रीन आनी तसले प्रॉब्लेम ना पक्कने ते येल्लो एक ऑरेंज चमकले रे स्वल्प रिस्क सो तेन्ना आमी ओपास पळयताची हायट फॉर एज वेट फॉर हायट म्हळ्यार वेट फॉर हायट पळयतना आमकां त्या वेस्टिंग म्हळ्यार चेडवांक कसं जाता म्हळ्यार ओपास हांव तावळ सांगिल्लें म्हणजे माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन एक पण वेट उणी असताना ओपास इन्फेक्शन जाता ओपास वेट उणी जाता ताका वेस्टिंग म्हणटाची म्हळ्यार तसल चेडवां मातशें सपूर जावन येताची वेस्टिंग एक्यूट तसल सपूर आशिल्ले चेडवांक कसो दिवन आमी थोर करता सो आतां ह्या आमी अंगणवाडीन तूं फॉलो अप करताची ओके तांकां रेडी टू ईट म्हळ्यार न्यूट्रिशनली रिच म्हळ्यार आमी कसं सांगता फोर्टिफायड अशें पुरो एक लोकली जेवचे आतां चिक्की अशें पुरो ग्राउंड नट आसता तातूंत जॅगरी आसता इके लोकली आता केलो कडेन हैदराबाद मिक्स दावणगिरे मिक्स आणि म्हणून केला तांणी लोकली डेव्हलप केला तातूंत मेन कसं असतं म्हळ्यार प्रोटीन आणि एनर्जी रिच चड एनर्जी असता चड प्रोटीन वय वय आमगे लोकली कसं जाता तसल पुरे दिव येता सो येल्लो असताना मस्त डेंजर ना म्हळ्यार चड ओपास ग्रीन आनी बगयता प्रॉब्लेम कितें जाता म्हळ्यार ते एक्यूट माल न्यूट्रिशन ऑरेंजा चमकलें तें नांव सांगून तवळ सांगेल न्यूट्रिशनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स तांणी आमी स्वल्प एपेटायट टेस्ट आनी म्हण करताची कम्युनिटीन तूं तांणी पुरे फेल जाल्यार तांकां न्यूट्रिशनल रिहॅबिलिटेशन आतां चेडवांना खावचेची उणी जाल्यार दुखून असल चेडू आमकां मस्त पळोवचें मेळटा कितें म्हणून लेखचें म्हळ्यार मस्त चुजी पुरा नमने फूड खायनांची ना सो ता एक्चुअली आमी कशी कॉम्प्लिमेंटरी फीड स्टार्टिंग करताची आतां 6th to 12th मंथ आसा न्हू तांगेले
न्यूट्रिशनल बड्स तांगेल टेस्ट बड्स डेव्हलप जाता असता सो आम्ही त्यांना व्हरायटी स्टार्ट कोर नसले री 1 इयर नंतर म्हणजे आम्ही कसं नॉर्मली खातात त्यांची आम्ही नॉर्मली स्टार्ट करतात सो त्यांना आम्ही व्हरायटी स्टार्ट कोर नसले री तांक त्या एफिनिटी स्टार्ट जाता हुगूर 1 इयर नंतर आणि पुरा सो केलो जन चढू तशींच आता हांव सांगला वेट फॉर हाईट वेस्टिंग म्हणून सेकंड कॉम्पोनेंट कसं असतं म्हणजे हाईट फॉर एज म्हणजे क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन जालें तेन्ना चेडवाल वेट करेक्ट असता बट तांणी हाईट उण असतात सो आता मी नॉर्मली पळोवन अशें बरो आता फुटबॉल जो क्रिकेटान पळयतना नॉर्मली सांगतात इंडियन कमेंटेटर्स युरोपियन्स त्या मेनली म्हळ्यार आमगेलें माल न्यूट्रिशन तितले टाइम दाखोवन कंटिन्यू जाला त्या खातीर हाईट फॉर एज त्या ग्रोथ चार्टान पळयलें तेन्ना आता आमी दाखयलें बरी वेट फॉर एज बट हाईट फॉर एज पळयलें तेन्ना उण असतात तशी तशीची आता एक मात्र घेतना आता आम्ही कसं करता म्हळ्यार कसले एक रोग असले कुडले आम्ही वचून फार्मसी वचून मात्र घेताची या करची कितली सम तुम्ही हे समुदाय आरोग्य असं कोण अशी ज्यानं तशी कशी पळोवन घेताची ह्या मस्तच प्रॉब्लेम जाला पॉलिफार्मसी एस्पेशली अँटीबायोटिक्साच्या न्ही पुराय आता ड्रग रेजिस्टन्स मस्त जाला तुम्ही ऐकून अशा पुरो सुपर बग मल्टी ड्रग रेजिस्टंट ऑर्गॅनिझम्स आणि पुरा आता आयसीयू तनी पुराय कसं जाला म्हळ्यार एक पण इन्फेक्शन आयले नंतर असल पुराय ऑर्गॅनिझम दाखोवन जातरी देवा तुमची राखा म्हणून तसल स्टेजार आयलीची सो हाक आम्ही पार्टली रेस्पॉन्सिबल कसं म्हळ्यार फुडली टाइम आमगे डॉक्टरान दिलेला खांकीक सैत्याक सो आम्ही यांची घेऊ येतं कंटिन्यू करू येतं तसल पुरे कोर न्हू ओव्हर द काउंटर मेळची तसल अँटीबायोटिक्स कंटिन्यू कोर न्हू इके म्हाका हें दिलेला सो नेक्स्ट मिगेल नेबराक हांव रेकमेंड करता आम्ही डॉक्टर जाता आणि थर्ड प्रॉब्लेम म्हळ्यार कोर्स कंप्लीट करण्याचे अँटीबायोटिक्स 5 दिसा दिवन असले रे 2 किंवा 3 दीस घेवन रबोचे सो ह्या पुरे ऍड जावन आता मल्टी ड्रग रेजिस्टन्स आणि पुरा येयला सो त्या खातीर हांव सांगचें म्हळ्यार कसले इन्फेक्शन अशें पुरो अँटीबायोटिक्स अगत्य न्हय जनालन एक रॉंग बिलीफ आसा कसं जाल्यार न्हू मिगेल खांक येवचे अँटीबायोटिकानाची म्हणून मोस्ट ऑफ द टाइम आमकां जेवच्या व्हायरल इन्फेक्शन्स अशें पुरो सो व्हायरल इन्फेक्शन्स कॉमन सो व्हायरल इन्फेक्शन्स अँटीबायोटिक घेवन उपयोग ना आमी कसं सांगतात म्हळ्यार अँटीबायोटिक्स घेतल्यार व्हायरल इन्फेक्शनाक एक वारान गुणी जाता म्हणून घे न्ही जाल्यार 7 दीस म्हणून सो तितलेच ऍक्च्युअली कसं नाही डिफरन्स ना सो घेवन खाली आम्ही कसं चड करता म्हळ्यार रेजिस्टन्स आमगेल्या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट चड जाता सर तितले स्पेंड करका आणि सेकंड रेजिस्टन्स चड जाता सो प्लीज तुम्ही जावन मात्र घेऊ नकाची चड अँटीबायोटिक्स घेवन इके विंगड कसं ना अँटीबायोटिक्स सोणी विंगड मात्र घेताना इके किडनीक इके लिवराक ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ जाव चान्सेस असतात त्या खातीर ಸ್ವಲ್ಪ जागृत घेवका प्रति मात्र घेवच्याना डॉक्टरा कन्सल्ट करूनच मात्र घेवका अनेक एक महासमस्येचे एक खूप जावन असो तसले एक समस्या म्हळ्यार कोविड आशिल्ले त्यावेळी आत्ता आमकां ते सुलभ म्हणून दिसता जाल्यार ते आयिल्ले तेन्ना त्या फर्स्ट 2 म्हयनो कशी काडला जाना इवन डॉक्टर जाना म्हणून आमकां गोत आसता कित्याक म्हळ्यार मिगेल बा म्हणे डॉक्टर दुखून हांव सांगचें खंयताय म्हळ्यार आस्पत्रे केन्नाय वचचें आसता आशिल्लें केन्नाय तागेले फ्रेंड्सांक एडमीट जेवचे कोविड म्हूण तागेले सगळी फॅमिली एडमीट जेवचे म्हळ्यार डॉक्टराका हुशार नासल्यार मागीर पेशंटा पळोवचें कोण आहे म्हूण एक येत आशिल्लें समज आमकां भंय जाता आशिल्ली मनान तूं तशी आहे कोविडा टायमार तुमी समुदाय आरोग्य हातू म्हळ्यार डिपार्टमेंटाच्या न्ही कसं केल्लें म्हळ्यार अशें पुरा अवेरनेस हाडोवच्या म्हळ्यार आमकांय माहिती नाशिल्ली पडटा करेक्ट कसं जालें म्हळ्यार आमकां तुमी करेक्ट सांगला ह्या कोविड 2020 आयलें तेन्ना आमी ताज्या फूड पळयलें फुडली पॅन्डमिक म्हळ्यार एक्चुअली इन्फ्लुएन्झा 1918 सो ऑलमोस्ट कोणें खंयचे हेल्थ ऑफिशियल ऑलमोस्ट ना आशिल्लींची म्हण येता तितला बट 2009 H1N1 आयलेला बट तितली सिवियर नाशिल्ला सो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आमकां गोत नाशिल्ला म्हळ्यार ह्या रोग कसो ना कशी जाता असं म्हळ्यार आमकां कोरोना व्हायरस गोत आशिल्ला कोरोना व्हायरस कॉमन कोल्ड म्हणकेची डील करता आशिल्ली बट हे कोविड विंगड रूपार येता आशिल्ला म्हळ्यार हार्टाक इन्वॉल्वमेंट अशा पुरे ब्रेन इन्वॉल्वमेंट कोण रिकवर जाता आशिल्ली तांकां ब्रेन फॉग आनी कोत अशी सिवियर रेस्पिरेटरी डिसीज पुरे जनांक निमोनी जाता कसं ना म्हूण कळता नाशिल्ली त्या खातीर मस्त जन भिवन आशिल्ली सो आमी समुदाय आरोग्यान कसं केलें आशिल्लें म्हळ्यार आमी एक्चुअली पुरे आमगेल्या आरोग्य केंद्रांत फीवर क्लिनीक म्हूण केलेला म्हळ्यार आतां ट्रायजिंग कोर न्हू आमकां कसं जाता आशिल्लें मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार पुरे टाइप्साचे पेशंट आशिल्ली एल्डरली पेशंट्स येता आशिल्लींची तापाची जन येता आशिल्लींची ताप कोविडा निमित्त की मलेरिया निमित्त की कसं म्हूण कळता नाशिल्लें सो आमी आशिल्ले सांज जागान तुमची एक सांज ट्रायज कोर न्हू कोणाले मास्क ना तांकां न्ही पुरो मास्क दिवन न्हू
ताज नंतर प्रायाच्या अंकनी पुरे विंगड कडेन ताप ना कोणाक पळय बिकॉज तांकां आयले रे कोविड कष्ट जाता आशिल्लें सो विंगड कडेन पळोवचें तशें स्टार्ट केलें कडेन सेकंडांतू आमी सेकंड वेवान मस्त जनालांतू लायफ गेला हेल्थ म्हळ्यार हॉस्पिटल बेड्स मेळता नाशिल्ला तेन्ना आमी 2 स्टार्ट केले म्हळ्यार होम आयसोलेशनाक आमी मॉनिटरींग स्टार्ट केलें तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां एक्चुअली वैद्यರ नडे हळ्ळी कडेन म्हणून एक स्टार्ट केलेला सो तुमी हें पळोव येता एक्चुअली बेळतंगडी तालुका आमगेल्या फादर मुल्लराक समुदाय आरोग्याक मेळ्ळलो हांवें एक्चुअली चमकलोलो धर्मस्थळांत आमी रबिलींची धर्मस्थळ छत्रांतू आनी ऑलमोस्ट 1 म्हयनो बेळतंगडी सगळे पुरे विलेजेस वचून कोण कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ली घरा वचून तांगेले कशें आसा तांणी कस मात घेता आसाची आनी पक्कने कोणे एल्डरली आशिल्ले जाल्यार तांगेल्या पल्स ऑक्सिमीटर सॅच्युरेशन पळोवन आनी तांगेल्या वॉक टेस्ट कोरून पक्कने कसं जेवका जाल्यार तेन्ना रेफर करचें तशी तसं आमी घरा वचून केल्लेलें आसा आनी टेली कन्सल्टेशन स्टार्ट केलें डिपार्टमेंटान तुमगेले म्हाका ह्या तुमी इतलें सांगतना म्हाका कसं उडकत म्हळ्यार तुमगेले कुटुंब तांणी ते कशें हे घेतले म्हळ्यार असं नमने महामारी माहिती कोणाकय ना तुमकां पेटोवचें म्हळ्यार केन्नाय भंय आसता पळय तुमी तुमगेलें कर्तव्य म्हणून वता शिवाय एक भंय आसता पळय मनान एक्चुअली घरान बिल्ललींची पुरे जणे एक्चुअली तू कसले वचका विंगड जनान वचत न्हय तशी पुराय आशिल्ला बट कोणे पुणी वचकाची सो आमगेली रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी वैद्य वृत्ती घेतली नंतर सो कम्युनिटी मेडिसिनाची ಸ್ವಲ್ಪ चड रेस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली म्हळ्यार हॉस्पिटल सायड वॉरियर्स विंगड आशिल्लींची तांणी आयसीयून तांणी पुरो एक्चुअली स्पेशलिस्टान केअर घेतला आतां मेडिसिन अशें पुरो इंटेन्सिविस्ट अशें पुरो बट कसा प्रॉब्लेम जाता आशिल्ली म्हळ्यार आमी हांव डेथ ऑडिटा आसतना पळयत आशिल्लो छडता वचन घरांत वता आशिल्ली म्हळ्यार खाली कोविडा निमित्त म्हूण न्हय भिवून आनी केलो जन बाथरुमा वतना न्ही पळोवन माता पेट जावन तसलो न्ही पुरे जाला सो मेन कसं जाता आशिल्लें म्हळ्यार आमी घरांत मॉनिटर करचे ಸ್ವಲ್ಪ इश्यू आशिल्ले म्हणून त्या खातीर आमी होम आयसोलेशन मॉनिटरींग स्टार्ट केलां सो मस्ट सेकंड वेवान एक्चुअली डिपार्टमेंटान मस्ट हें केलें ते कानेक एक स्लाइड आसा आमगे लागीं अखेरीची स्लाइड तांतू तुमी समज हांव एक कोरोनाच्या विशयारी एक दिलेलो आसा बळ सक्कडी दोळ्या पट्टी बांदून ते हस्ती गी कसं म्हणून पळोवचें सो कोणाकय कसं म्हणूंक वच नाशिल्ला फर्स्ट वेव आनी सेकंड वेवान तूं एक पळयत आशिल्लींची सो सिम्टम्स ओके अशें येता आसा म्हणून इन्क्युबेशन पिरियड अशें आसका चैना दखून आयलेला हें एक्चुअली कसं की बायोलॉजिकल वारफेअर वेपन कसं नाही पुणे ना पुरे विंगड हायपोथेसिस कसं म्हणून क्लियर ना स्टेजान म्हाका कसं सांगता म्हणून दिसता म्हळ्यार त्या तसल एक संदिग्ध परिस्थितींत आमगेल देशान एक वॅक्सिन हाणू एक लसीक हाणू एक जनाक मस्त जना वांचयले म्हणून हांव लेखता खंडित आता मस्जन सांगताची लसीक नातल्यार न्हू आता कसं म्हणताची क्रिटिक्स म्हणताची इंग्लिशान तांणी मस्जन सांगताची वॅक्सिन नातल्यार जले न्हू सर्वायव जाता आशिल्लें हांव खंडीत सांगता हें डेथ ऑडिट कमिटींत आसून पळयलां हांवें कोण वॅक्सिन घेयनी तांगेल चान्स ऑफ सर्वायवल मस्त उण आशिल्लो आमगेल्या देशांत एक्चुअली वॅक्सिनेशन स्टार्ट जाले नंतर सेकंड वेवा नंतर आमगेल वॅक्सिनेशन कशें पिकअप केलां आतां आमी कालची हांव जस्ट नंबर्स पळयत आशिल्लो बिकॉज BF.7 आनी XBB 1.5 केसीस आयला म्हूण सांगता आसत चैनांतू आनी विंगड देशांत आनी पुरो बट आमगेल ऑलमोस्ट 220 कोटी डोसेस आमी कवर केला फर्स्ट डोज सेकंड डोज आनी प्रिकॉशनरी डोस ह्या तिन्नी कवर करून 220 कोटी म्हळ्यार 12 वर्सां दखून till whatever elderly limit okay because below 12 आता मी वॅक्सिनेशन स्टार्ट करनी सो ऑलमोस्ट 85% म्हणजे आमगेल्या 140 कोटी जनाल पॉप्युलेशन अंतू 220 कोटी डोस म्हळ्यार एक सान विषय नाही सो आमगेल गव्हर्नमेंटान मस्त काम केला सो आत्ता आणि नेक्स्ट म्हळ्यार थर्ड जावन अशा पुरो आता नेक्स्ट एंटिसिपेट करता आसत येवच्या पुरो बिकॉज विंगड कंट्री तू जाला आणि नेक्स्ट 45 डेज भितर इंडियान तू येता म्हणून बट ह्या वॅक्सिनेशन चड जावन आशिल्ली मित आणि मस्त जना अखेरी प्रश्न त्याच आशिल्ले आता अनेक एक वेव येता कोविडाचे आणि 45 डेजान देता जानेवारी फेब्रुवारी भितर येवन पावता म्हणून आमी आयकला सकडी कडेन वाजिल्ले आता चेडूंक जायनी ना वॅक्सिनेशन तशें कसं करता आमी ओके सो एक्चुअली चेडूंक वॅक्सिनेशन आतां सद्या पळोवचें गेल्यार वॅक्सिन्स आसाची 5 वर्स दखून एक्चुअली कॉर्बेवॅक्स अशा पुरो तांणी ट्रायल करून सेफ्टी रिपोर्ट आयला बट एक्चुअली पळोवचें गेल्यार चेडूं तू तितली सिवियर डिसीज जायनी चेडूंक कॉमन कोल्डा म्हणके जावन रिकवर जावन येयलींची एकच एक मिस्सी म्हणून एक MISC मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम इन चिल्ड्रन म्हणून त्या एक
जाल्ले शिवाय ಕೆಲವು ಬಟ್ मस्त उण सो चेडू चडा वंजना रिकवर जावन तांगेले इतल्या काय अँटीबॉडी डेव्हलप करून फाईट करून येता सो त्या खातीर मस्त भिवचे अगत्य ना आणि आता आमगेले हर्ड इम्युनिटी म्हळ्यार आमगेले समुदायाक मस्त इम्युनिटी आयला आणि त्या हर्ड इम्युनिटीन तुवें दोन टायप आयलात हायब्रीड इम्युनिटी म्हळ्यार वॅक्सिनान जाला आणि कोविड जावन जाला सो दोन टायप ऑफ प्रोटेक्शन आशिल्ली निमित्त व्हड्डांक प्रोटेक्शन आशिल्ली निमित्त चेडवांक जावच्या ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣಿಸಿ ದಿಸ್ತಾ ಚೆರಡು ಅಜ್ಜಲ್ಲೇರೇನು ಈಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಜೋ ಅಂಗನವಾಡಿ घेवन येतो पुरोची बट रिकवर जाताची भिव कामुण्णा म्हणतुमी इतली वेळू समुदाय आरोग्य द नीड फॉर कम्युनिटी डायग्नोसिस म्हळ्यार विशयारी माहिती दिलेले डॉक्टर सुधीर प्रभू एच हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर थँक्यू तशीची आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.